सोमेस्तांक हांव देव बरी सकाळ मागतां. तुमचें काम कुशीक दवरनू, तुमचे राटावळी कुशीक दवरनू. ह्या पूण शेताक तुमी आयल्यात तुमचे काळजाचे अत्रेक घेवन, तुमची मागणी घेवन, तुमची तेसांव घेवन हांगासर व्हड बावडतान तुमी आयल्यात. ह्या पूण शेतान तुमी मागिल्लें मेळटलें. जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो. तुमी संतोशान फाटी वेतल्यात म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें काली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकट दिलें. त्याच बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात आसता तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर, तुमच्या मागण्याचेर आपले आशिर्वाद तो घालतलो. तुमकां तुमच्या जिविताची सर गणितां फूड करूंक पवित्र आत्म्याची ससाय तुमकां दितलो. खंडेसांव तुमकां रेतीरेक आयल्या सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर ही रेतीर चलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात मनादीक बाप सुनील वेगास, रेक्टर सांत आंतोनीचें पूण शेत केरे काट्टे. ते जावन ते आयल्यात. तांकांय हांव तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी स्वागत म्हणटां. हांगासर आमचे भाव आसात ब्रदर जॉन फेरार तावन हर एका सोनवारा ते येतात आनी आमकां मागोवंक कुमक करतात, गितां गावोन, वाजंत्रां वाजोवन. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा आसतना हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात, ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाचें न्हू तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवं. आयचो हो दीस देवान आमकां फावो केला आनी प्रमुख जावन आमकां हांगासर ह्या सोबीत देव मंदिरांत भितर सरून ताका वंदोवंक, ताची सोबाय साकोवंक आनी प्रमुख जावन ताचें वर्तें बेसांवां आमचेर मागोवन घेवंक आमकां हो दीस आमचे मुखार देवान दवरला. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जुवांचे सुवार्थेंत आमी पळयता जेजू फस्ट जावन आमकां सांगता, बापान कोणायकी म्हजे सरशीं ओडुल्ल्या करीत तांकां म्हजे सरशीं येवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आज तुमकां त्या बापान हांगासर ओडलां. बापान हांगासर ओडलां. पात येतात गे, पात येतात गे. वय कित्याक म्हळ्यार जेजूचें उतरां केदाळाय सत ताचे तावन फट भायर येना. त्या देखून जेजूच्या उतरां प्रकार आनी जेजूच्या उतरांचेर तो विश्वास पातयेणी आमकां जाला जाल्यार आमी पातयेवंकूच जाय. आज त्या बापान आमकां हांगासर ह्या मंदिराक ओडलां. संवसारांत जायत्यो हेर संगती आसात, त्यो संगती आमकां कितें करतात गे म्हळ्यार बापातावन आमकां पयस व्हरतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. वय बापातावन आमकां पयस व्हरच्यो जायत्यो संगती आसात आनी त्या देखून ह्या संवसारांत एका रितीचें झूज चलोन आसा. एका रितीचें झूज तें आखेर वरेक मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तें झूज मुखारसून वेता. तें झूज कोणा मदें म्हळ्यार अंकाराच्या सक्ते मदें आनी उजवाडाच्या सक्ते मदें. कोणा मदें? अंकाराच्या सक्ते मदें आनी उजवाडाच्या सक्ते मदें. उजवाड आमकां
ताचे सरशी आपयत आसतना अंधकार आमकां उजवाड जावन आसलेल्या त्या सोम्यांत हांव न्हू पयस अंधकाराक व्हरता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आज आमकां उजवाडाच्या सक्तेन ओडलां. उजवाडाच्या सक्तेन हांगासर आमकां येशें केलां. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता जाणें म्हळें उजवाड जावं तेन्ना कितें जालें? उजवाड जालो. ते सक्तेन उजवाड रचलेले सक्तेन हांगासर आमकां वडलां. कोणा सरशें वडलां आमकां? प्रमुख जावन मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या जेजूतय जाणें सांगिल्लें हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आज आमकां हो उजवाड दिवचे खातीर आमकां वडलां. आज आमकां उजवाड दिवचे खातीर आमकां वडलां. आमच्या जिवितांत उजवाड फांकोवचे खातीर आमकां वडलां. आमच्या जिवितांतलो अंधकार पयस सरचे खातीर आमकां हो उजवाड फावो करच्याक वडलां. ते देखून ह्या आयच्या दिसा खातीर देवाक आमी अर्घां दिवंक फावो. ह्या वर्त्या दिसा खातीर ताची स्तुती गावंक आमी फावो. वैमगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या उजवाडा खातीर आज ताणें आमकां दिवंक वेच्या त्या उजवाडा खातीर, ताच्या उतरां मुखांत्र दिवच्या त्या उजवाडा खातीर, ताच्या प्रेरणा मुखांत्र आमकां दिवच्या उजवाडा खातीर आमी देवाक अर्घां दिवंक फावो. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, किर्तनकारानंत सांगलेलें आसा, आमकां कळीत आसा. तो म्हणटा, देवा तुजें उतर दिवो म्हज्या पावलांक, दिवो म्हज्या मेटांक. आनी वो दिवो ताच्या उतरांच्या उजवाडान भरलेलो तो दिवो आमच्या मेटांक सदां काल तो उजवाड फांकोवचे खातीर आज आमकां ह्या दिसा देवान हांगासर हाडलां. आनी ह्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवंक फावो. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी समेस्तां उबी रावया. हो दीस फावो केल्ल्या देवाक, हो दीस फावो केल्ल्या आमच्या सोम्यांक आमच्या काळजा मनान अर्घां दिवन, स्तुती दिवन, ही गितां गावन ताका आमी आराधन करया, ताका आमी वंदिया, ताची आमी स्तुती करया. तुमच्या गिता बुकांत 532 32 आनी संतोशान ताळयो पेटोवन आमी घेवया. दिसो आयसो सोमियान केलो संतोष उल्लास तर आमी पाव्या. दिसो आयसो सोमियान केलो संतोष उल्लास तर आमी पाव्या. दिसो आयसो सोमियान केलो संतोष उल्लास तर आमी पाव्या. दिसो आयसो सोमियान केलो संतोष उल्लास तर आमी पाव्या. दिसो आयसो सोमियान केलो. म्हाका व्हरतो संतोष
जेसन सुटका दिली एकावर तो संतोष जेसन सुटका दिली माकावर तो संतोष जेसन सुटका दिली आम्ही गाऊया हालेलुया जेसन सुटका दिली माकावर तो संतोष जेसन सुटका दिली माकावर तो संतोष जेसन सुटका दिली माकावर तो संतोष जेसन सुटका दिली आम्ही गाऊया हालेलुया जेसन सुटका दिली केदावर तो देव आमचो केदावर तो देव आमचो केदावर तो देव आमचो केदावर तो देव आमचो अनबुडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केदावर तो देव आमचो अनबुडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केदावर तो देव आमचो परत म्हणूया केदावर तो देव आमचो केदावर तो देव आमचो अनबुडवे नामान करतात सर्ग संसार वाकणतात केदावर तो देव आमचो 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 महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा ख्रिस्ता महिमा पवित्र सा महिमा ससनाच्या ससना सा महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन उघडा देवा उघडा ख्रिस्ता उघडा पवित्र उघडा देवा उघडा ख्रिस्ता उघडा पवित्र सा महिला ससनाच्या ससना सा उघडा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन स्तुती देवा स्तुती ख्रिस्ता स्तुती पवित्र स्तुती देवा स्तुती ख्रिस्ता स्तुती पवित्र अर्गा देवा अर्गा ख्रिस्ता अर्गा पवित्र अर्गा देवा अर्गा ख्रिस्ता अर्गा पवित्र स्तुती ससनाच्या ससना स्तुती ससनाच्या ससना अर्गा ससनाच्या ससना अर्गा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन वंदन देवा वंदन ख्रिस्ता वंदन 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 देवा वंदन ख्रिस्ता वंदन
Alleluia. Saugla sısnaça sısnak savunga sısnaça sısnak. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. मुगाळ भवन आनी भयणीनो, हांवें म्हणलें बापान आमकां हांगासर ओडलां. बापान ओडलां न्हय ताका आमची गरज आसा म्हणून. बापान आमकां ओडलां न्हय ताका आमची गरज आसा म्हणून. बदलाक आमकां ताची गरज आसा आनी त्या देखून बापान आमकां ओडलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां बापान ओडलां मोगाळ भावान आनी भयणीनो. आमचें उणेंपण पळोवच्या खातीर न्हय, आमचें कोठेंपण पळोवच्या खातीर न्हय, आमकां आमच्या पातकांचो उगडास करून आमकां दूख दिवच्या खातीर न्हय, बदलाक आमकां बापान ताचे कुशीन ओडलां ताची कृपा आमकां दिवचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ताचें प्रेरण आमकां दिवचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड. ताचो आधार आमकां दिवचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वय मगाळ भवन आनी भयणीनो, ताची कृपा घेवन, ताचो आधार घेवन, ताची मजत घेवन आमचें जिवीत तें बरें करच्या खातीर, आमचें जिवीत ताच्या भुरग्यां सारकें तें करच्या खातीर, या तें आमी कन्न घेवच्या खातीर ताणें आमकां ओडलां. आनी त्या देखून मगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी आज ह्या बापातावन फाटी वेता आसतना आमी बिलकूल खाली हातांनी वचना. आमी बिलकूल खाली हातांनी वचना. आमी ग्रेस्त जावन वेता. आमी ताचे कृपेन बरोवन फाटी वेता. आमचें जिवीत जर आमी पातयेता, ताची कृपा आमच्या जिवितांत काम करता म्हणून आमी पातयेता. ताणें दिल्ली कृपा आमच्या जिणेंत वावर करता म्हणून आमी पातयेता. तेन्ना मगाळ भावान आनी भयणीनो, हांगाच थावन आमी फाटी परतून आमचें जिवीत जियेता आसतना आमचें जिवीत आदी आमी जिवन आसच्या की कितल्याक खंडी जावन बरें जाता, बरें जाता. आनी ह्या खातीर आमचें जिवीत बरें कर जियोवच्या खातीर देवान आज आमकां ओडलां. आनी आमकां कितें सगळें गरज आसा पळया तें आज आमकां दिवन तो धाडटा. ही ताची सकत आमचें तें काम करन आसा मगाळ भावान आनी भयणीनो. आनी हे सक्तेक आमच्या जिवितांत काम करूंक आमी सोडटा आसतना जी कृपा आमकां देवान दिल्ली आसा त्या कृपेक आमचो सहकार आमी दिता आसतना आमचें जिवीत केदाळाय मगाळ भावान आनी भयणीनो, तें आदल्या जिविता बरी जायना. तें दीस येता 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 तें बरें जावन वेता, बरें जावन वेता. तें जिविताचो ती क्वालिटी आमी म्हणटा ती उणी उणी बिलकूल जायना. दीस वेता वेता मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी देवाक लागीं जाल्लेलीं जाता. आमच्या आपोवणें हेंच मोगाळ भावान आनी भयणीनो,
आमच्या क्रिस्तान आमच्या सोम्यान कितें सांगलेलें आसा ताणें सांगलेलें आसा अळे हांव मेस्त्री एका शिसान मेस्त्री सारकें जाल्यार पुरो आमी कोण आमी जेजूचे शिस वैगी न्हय आमी सकट जेजूचे शिस आनी जेजूची आशा कितें गे म्हळ्यार आमी हर एकल्यानी त्या मेस्त्री सारकें जावचें त्या खातीर जेजूक आमी मेस्त्री म्हणून स्विकार केला बेश्टें न्हय काली ताणें दिवचें थोडें घेवन आसा पळया तें घेवन दादोस जावचें खातीर मात्र न्हय मगळ भावान आनी भयणीनो बदलाक ह्या जेजूक आमचो मेस्त्री म्हणून आमी स्विकार केला जाल्यार त्या मेस्त्रीक आमी आयकाता त्या मेस्त्रीची शिकोवण आमी आयकाता आनी ही शिकोवण आयकोवचो उद्देश वचचो मेस्त्रीन आमकां शिकोवचो उद्देश वचचो तें कितें म्हळ्यार आमी दीस वेता ताच्या सारक्याचें जावन आमी वाडचें ताच्या सारक्याचें जावन आमी वाडचें दुसऱ्या कोणायचें सारकें आमचें तें हाडचें न्हय मगळ बाबान आनी भयणीन ताचें सारकें आमचें आमी हाडचें आनी हे दिशेन मगळ बाबान आनी भयणीनो जेजूची शिकोवण आमकां दीस वेता ताचे सारकें करता आनी ताचे सारकें केल्यार मात्र आमी त्या स्पिरितान ताचें शिकोवण घेतल्या म्हणून जाता न्हय जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकोन ह्या हर एक फावटी ताच्या उतरांक चीत दिवन आमी कितेंच बदलाना जाल्यार आमी दीस वेता आमच्या जिविताचो स्तार तो बदलाना जाल्यार आमी त्या मेस्त्री सारकें जायना जाल्यार कितें गी आमी कितें म्हळ्यार इस्कालाक गेल्लो भुरगो पळया इस्कालाक गेल्लो भुरगो लिसांव शिकच्या बदला दुसरें पुरो नाका जाल्लें पुरो शिकोवन येवन फेल जावन जिवीत कितें पिड्ड्यार करता पळया तशें आमी जाता भुरग्यांक कितल्या बऱ्या इस्कॉलाक गेल्यार भुरग्यांनी थंयसर लिसांव आयकना जाल्यार कितें जाता फुडार बरो जाता गे जायना तशेंच आमचो मेस्त्री इतलो बरो हो मेस्त्री कितलो बरो जाल्यार जर आमी ताचे सरशी वचोन ताका आयकना जाल्यार ताचे लागचें घेना जाल्यार ताचे तावन शिकना जाल्यार ताचे बरें जावं ताणें सांगलेल्या प्रमाणे ताणें आपयल्या प्रमाणे त्या मेस्त्री सारकें जावं आमचें एकच्युरी प्रयत्न आमी करिना जाल्यार मगळ बाबान आनी भयणीनो इतलो बरो मेस्त्री आसून कितें तरी फायदो आसा की ना कितें तरी फायदो ना संवसारी फायद्या प्रास संवसारी बरेपणा प्रास मेस्त्री बरी जावचें बरेंपण आसा पळय तें श्रेश्ठ मगळ बाबान आनी भयणीनो त्या खातीर आमी हांगासर आसा ताचें शिकोवन आयकोवंक ताचें उतर नियाळोवंक तरी एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दंप्या मार्ता आनी मुरयेचें सुवार्थेंत आसलेलें तें घडीत आमच्या उगडासाक हाडया मार्ता जायत्या राटावळींनी बुडोवन आसली तिच्यो राटावळ्यो तिका जेजूक लागीं जावंक अडकळ हाडटात तिची कंत जेजूक आयकोवंक तिका अडकळ हाडटा आमच्या मुतींत ज्यो कितें सोम्यांक आयकोवंक अडकळाच्यो संती आसात त्यो आमी पयस दवरया कोणाय विशयान चिंती नाकात मगळ बाबान आनी भयणीनो घरच्या विशयांत आतां चिंती नाकात भुरग्यां विशयांत चिंती नाकात कितें समस्या तुमकां आसात जावं पुरो त्या विशयांत चिंती नाकात कितें दूख तुमकां आसोंक पुरो त्या विशयांत चिंती नाकात त्या सगळ्यांची जतन आमचो देव घेता उडास दवरा
त्या सगळ्यांची जतन देव घेता. जर तूं तुझें जिवीत या देवाक समर्पण दिताय, आज शिकोवन आज तुमकां लाभच्या या शिकवण्यांक तुमचें ध्यान आनी मन तूं दिताय. जर आयच्या दिसा ह्या जेजूच्या पांयांतळी मुरयेन बसलेल्या बरी तूं बसताय, मुरयेन विंचून काडलेल्या बरी तूं बरो वांटो विंचून काडताय, सोम्याच्या पांयांतळी बसोवन ताका आयकोनसो हो वांटो तूं विंचून काडताय. तेन्ना तुमच्या सगळ्या समाजांची, तुमच्या घरच्यांची, तुमच्या कुटुंबांची खबरदारी तो देव घेता. देव घेता. प्रेज द लॉर्ड. Praise Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवनाने बेनिनो आमी करचें कितेंच ना. आमची सकत कितली म्हणून तुमकां कळीत आसा, कळीत आसा. तुमी कंत करन, तुमी बेजार पावोन, तुमी समस्या विशयांत हांगासर बसून चिंतून कांय बरेंपण जायना. पूण जर त्या देवाचेर विश्वास दवरून, देवाचेर पातीन दवरून तूं तुकाच देवाक आयकोंक, देवाक लागीं सरोंक हो वेळ तूं करशिताय, तेन्ना मोगाळ भावन बेनिनो देव ताचे सक्तेन तुमकां कितें सगळ्यांक कंती बरयत करता या कितें आकान तुमचें तें आसा त्या सगळ्याची खबरदारी देव पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर मोगाळ भावन आनी बेनिनो ही शिकोवन आयकोंक पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया, पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमी मागून घेवया. आमकां कळीत आसा हो सगळो पवित्र पुस्तक मनशांच्या शब्दांनी बरयला तरी ताचो अखेरचो बरयणार जावन आसा देव आनी प्रमुख जावन पवित्र आत्मा. ताच्या प्रेरणान हो पवित्र पुस्तक बरयलेलो आसा. हांव एका दिसा एक पॉडकास्ट आयकोन आसलो पवित्र पुस्तकाच्या उतरावरणांक संबंध जाल्लो हो पॉडकास्ट, आनी थंयसर एकलो पवित्र पुस्तकाचो तज्ञ अखेरीक अशें म्हणटा की ह्या पवित्र पुस्तकांत आसलेली ती कनेक्शनां, ह्या पवित्र पुस्तकांत आसलेली ती जणवाय, ह्या पवित्र पुस्तकांत आसलेली ती गुंडाय ती पळोवन तो म्हणटा हें पवित्र पुस्तक देवानच बरयलां. देवा शिवाय तें दुसऱ्याने बरोवंक ना. दुसऱ्या खंयच्याय मनशाक ह्या रितीन बरोवंक सादीच ना म्हणटा तो. केवळ देवान मात्र, प्रेज द लॉर्ड, Praise Lord. केवळ देवान मात्र हो पवित्र पुस्तक बरोवप येत. वैमकाळ भवन आनी बेनिनो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयलेलो पवित्र पुस्तक आनी ह्या पवित्र पुस्तकांतलें उतर आमकां आयकोंक, आमकां कुमो करीचे त्या पवित्र आत्म्यानच, आमकां कुमो करीचे त्या देवानच. तर मोगाळ भवन आनी बेनिनो एकडे भर ह्या पवित्र आत्म्याक आमचेर आमी मागून घेवया. जें प्रेरण त्या पवित्र आत्म्यान पवित्र पुस्तक बरयता आसतना त्या बरयणारांक दिल्लें, तेंच प्रेरण आतां आमकां हें देवाचें उतर आयकत आसतना आनी ताचें शिकोवन आमी आयकत आसतना मेळो म्हणून पवित्र आत्म्याची ससाय मागून पवित्र आत्म्याक आमी गीत गावया. Pansuk 137 137 Pireviya. काळीसमुचे तानेला तुका मोड मुचे आशेला तुका काळीसमुचे तानेला तुका मोड मुचे आशेला तुका ये तू दुनिया ये तू सोम्या ये तू दुनिया ये तू सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीसमुचे तानेला तुका
मोचे आशेला तुका काळीस मोचे तानेला तुका मन मोचे आशेला तुका ये पवित्रत्म्या सागोस्तिनान तुझ्या विशयान सांगलेल्या उतरांचो आयच्या दिसा आमी उगडास काडटा जो कोण तुका आशेता तुका ताणेता तुका लालेता तुका अत्रेकता तुझे प्रेरण घेवंक तो राखोण आसा तस जाल्यार थंय तूं तडो नासतना तूं येताय आनी ताणें आशेवचें ताणें लालेवचें तूं तांकां दिताय आयच्या दिसा हे पवित्रत्म्या आमी तुका थानेल्या तुका आशेल्या तुका अत्रेक घेवन आसाव तर तूं आमचे मदीं ये आमकां शिकोवंक ये आमचो विस्वास जावन ये आमचो प्रेरण जावन ये अरण्यान तुवें मानाका वयले कडपातां तुवें उदक वाडयले अरण्यान तुवें मानाका वयले कडपातां तुवें उदक वाडयले ताण बुकां बऱ्या सर्गीच्या आत्म्या ताण बुकां बऱ्या सर्गीच्या आत्म्या दीपळ मोच्या भुकेल्या काळसार दीपळ मोच्या भुकेल्या काळसार काळीस मोचे तानेला तुका मन मोचे आशेला तुका काळीस मोचे तानेला तुका मन मोचे आशेला तुका सिनाय पर्वता देवण तूं आयलो जळच्या बोल्यातां तूं उलयलो सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलो जळच्या बोल्यातां तूं उलयलो मोइसे लागीं उलयल्या आत्म्या मोइसे लागीं उलयल्या आत्म्या उतरान तुझ्या परमोच्या मना उतरान तुझ्या परमोच्या मना काळीस मोचे ताणेला तुका मन मोचे आशेला तुका काळीस मोचे ताणेला तुका मन मोचे आशेला तुका ये चोदन्या ये तू सौम्या ये तोंदन्या ये तू सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें उतर आमी आयकुया उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप 4थो अवस्वर मनशान एवे आपले बैले कडेन एकवट केलो
आनी ती गर्भस्थ जाली आनी कायनांक प्रसूत जाली. तिणें म्हणलें सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. आबेल गवळी जालो आनी कायन शेतकार. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परेन आबेलांनी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताची सरब अर्पिली. आबेल आनी ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली, पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानवाली ना. देखून कायनांक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावल्लें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनांक म्हणलें, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? तूं जर बरें करशी तुंय कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तुजेशी आसा ताची वडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायना आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनांक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेना. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हणलें, कितें केलें तुवें? आयक, भंय तावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका बोब मारता. देखून तुजेर शिराप पडूं आनी जे धरणेन तुज्या हातांनी वरयलेलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, ते धरणे वयलो तूं भायर धांवडयलेलो जावं. तूं भंय वसयतलोय तरी ती तुका फळ दिवची ना. प्रतवे तूं परपोळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेस्पराक म्हणलें, म्हज्यान सोसूंक जायना तसली शिक्षा ही. पळय, हे भंयतलो तुवें म्हाका भायर घालाय. तुजे नदरेतावन हांवें लिपोवन रावचें पडटलें. प्रतवेर परपोळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडटलें. हांव मेळ्ळो जाल्यार कोणी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतलो. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, तशें न्हय. जो कोण कायनाचो जीव काडटा ताचे कडचें 7 वांट्यांनी फारीकपण घेतलें. देखून कायनांक कोणेंय जिवेशी मारिनाशें करूंक सर्वेस्परान ताचेर एक मोर मारली. कायन देवा मुखलो गेलो आनी उदेंतीक आसा त्या नोद देशाक वचून ताणें वस्ती केली. देवाचें उतर हें देवाचें ओडकार. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka sumya Jesu. Argan tuka Hoglap sumya tuka Jesu. sumya Hoglap Jesu. tuka Stuti sumya tuka Jesu. sumya Jesu. Stuti tuka Jai sumya jai tuka sumya Jai Jesu. jai tuka sumya Arsitan tuka sumya Jesu. Arsitan tuka Aradhan tuka sumya Aradhan Jesu. tuka sumya Hallelujah. 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 मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी सुमेस्तां बसया. कायन आनी आबेला विशयी आमी आयकलें. ही काणी तुमकां परिचीत न्हय गे? वय गे न्हय? सक्टांक कळीत आसा, सक्टांक कळीत आसा. आनी ह्या कायन आनी आबेलाच्या जिनियेंत मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी शिक्काजेस जाल्लीं. उडासवरा चिंतून आयकया, आमी शिक्काजेस जाल्लीं वर्ती लिसांवां आसांत. प्रेज द लॉर्ड. ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर वर्ती लिसांवां देव आमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मुखार भावांनो आनी भयणीनो, आमी पळयता आदाम
आणि येव पाता करतात. पातक केल्या उपरांत तांच्याच विशांतली तांकां एक जागृती जाता, स्वजागृती जाता. तांचें उणेपण, तांचें किरकोळपण, ताचें रसण्याचेंपण तांकां समजता. आनी कितें जाता, देव तांकां बागेंतलें भायर काडतात, भायर घालतात. ताचे उपरांत आमी पळयता आयच्या त्या वचपांत आमी आयकलें, आदाम आनी येव एक व्हरतात आनी तांकां कोण जल्माता? दोगी ओट्टूक जल्मातात गे. तांकां पयलें कोण जल्माता? कायन जल्माता, न्ही गे, कायन जल्माता. पळया मगळ भावांनो आनी भयणीनो, कायनाक जल्म दिता आसतना थंयसर येवेच्या तोंडांतावन एका रितीचो उद्गार भायर सरता. कोलो उद्गार तो ती म्हणटा, सर्वेस्पराच्या दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो. कितें म्हणटा? सर्वेस्पराच्या दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो. ह्या एका ल्हानशा वाक्यांत म्हाका भावान आनी भयणीनो, येव कितें करता गे म्हळ्यार देवान ह्या कायनाक दिला म्हणून तें सत स्विकार करता आनी तो कायन दिल्ल्या देवाक ती होगळसिता. वय गे न्हय, वय गे न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी एक स्टेप मुखार वचया. आनी हांगासर एक विशय, कायन आसा पळया, ह्या संवसारांत जल्माल्लो पयलो मनीस. गोत आसा गे तुमकां? ह्या संवसारांत जल्माल्लो पयलो मनीस कोण? कायन. आदाम आनी एवेक रचलें, न्ही गे, आदाम आनी एवेक रचलें, ती जल्माल्ली न्हय. पूण ह्या संवसारांत जल्माल्लो पयलो व्यक्ती म्हळ्यार कायन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आतां एक मेट मुखार गेल्यार आमकां तें पवित्र पुस्तक कितें सांगता गे म्हळ्यार, त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. तितलेंच. कांय उल्हासाचें कांय वाक्य आसा गे तें. कांय संतोशाचो उद्गार आसा गे? आसा गे? ना. एकलो बरयणार मगाळ बाबान आनी भयणीन, ताचें नांव आसा लिओन कास म्हणून. तो ताच्या द बिगिनींग ऑफ विजडम म्हळ्यार बुकांत अशें म्हणटा. तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, अळे आबेल जल्मात आसतना उत्पत्ती पुस्तकांत आनंदाचो उल्लेख ना. एवेक आनंद जालो म्हणल्या विशांत थंयसर बरोवं ना. ताचे उपरांत तो म्हणटा, देवा तें उपकारी मोनी ना. कायन जल्मात आसतना देवाच्या दयेन म्हाका एक चरको भुरगो मेळ्ळो म्हणली एव. आबेल जल्मात ना, कांय म्हणना. काय म्हणटा गे? कांय म्हणना. ताच्या उपरांत तो म्हणटा, आबेलाक जल्मा हाडुल्लो तो अभिमान सयत हेवे थंय आसचो दिसना. आपण अनेका भुरग्याची आवय जाल्या म्हणलो अभिमानी थंयसर ना. एका रितीन कितें जाता मगाळ भावान आनी भयणीन हांगासर? कितें जाता? भेदभाव. तुमकां भेदभाव जावचो दिसता गे हांगासर? दिसता गे? वय दिसता. भेदभाव. येव कायनांक मात्र बरें करता. येव कायनांक मात्र बरें करता. आबेलाक तितलें बरें करचें आमकां दिसना.
हें आमच्याय कुटुंबाने घडता गे हें आमच्याय कुटुंबाने घडता गे भुरग्यांमध्ये आमी थर करता गे भुरग्यांमध्ये आमी भेद करता गे मलगाड्याक एक स्थान इल्लो सोबीत असल्याक एक स्थान शिकोंक इल्लो बरो असल्याक एक स्थान आनी एकल्याक सकयलें स्थान ताका तितलें केअर करच्याक ना परच्या दिसा एक बापय आपल्या दुवेक आपोवन न्हयलो म्हजे सरशी इल्लें कावन्सिलींग करच्या खातीर आनी त्या भुरग्या लागीं उलयता आसतना तें भुरगें म्हणा लागलें फादर म्हाका दोग जवळे भाव जवळ्या भावांक आनी हांकां एक 6 वर्सांचो गॅप आसा केदाळाय म्हज्या आवय बापायनी त्या चरक्या भुरग्यांक बरें करचें तांच्या विशयांत उलोवचें तांकां उत्तेजन दिवचें म्हाका घरा तितलें आयकोवचें म्हजी जतन काडून म्हाका कोणी ना म्हणल्यार बरें बगता एक पुटी हांवें म्हजी कितेंय गरज सांगली ती गरज आवय बापायनी चिल्लरे म्हणून तशें काडली आनी ताच्या उपरांत हांवें तांच्या लागीं सांगचेंत सोडलें तांच्या लागीं उलोवचेंत सोडलें सड्ड उलयनातलें म्हज्या शिकपांत हांव आसतलें म्हज्या तितल्या कथा आसतली ताच्या उपरांत हांव धावेंत आसतना इंस्टाग्रामांत कोणाच्या एकल्याची म्हाका खंयच्याय दुसऱ्या राज्याच्या एकल्याची वळख जाली आनी ताच्या लागीं हांवें चाट करूंक सुरू केलें आनी चाट करता आसतना तें ताणें म्हज्या आवय बापायन धरलें आमच्या मदें कांय नातलें फादर म्हाका उलोवचो कोणी नातलो म्हजे अनुभव शेअर करूंक कोणी नातलो त्या देखून ताचें तें एकलोक हांवें पळयलें जो कोण म्हाका आयकता म्हाका समजता ताका हांवें पळयलें आनी अशें आमी चाट करूंक सुरू केलें पळय म्हाका बाबान आनी भयणीनो ताच्या उपरांत त्या भुरग्याच्या जिवितांत कितें पुरो जालें तें हांव सांगना मस्त इल्लेशें तें सुकोवन पडलें आनी खंय गेलें आमी पळयता म्हाका बाबान आनी भयणीनो हो भेद केल्ल्या वरवीं हो थर केल्ल्या वरवीं आमी कसली एक लुकसाण आमच्याच कुसव्यांत जल्मल्ल्या एका भुरग्याक आमी करता तें आमी जायते फावटी आमी चिंतिना आनी हांगासर तशेंच जाता येव मात्र न्हय मगाळ भावान आनी भयणीनो आमी पळयता आदावी सयत कितें करता आदाव सयत कांयनांक चड प्रामुख्यता दिवचें आमी पळयता आदीं कशें आसलें गे म्हळ्यार शेतां आसलीं शेतां आनी शेतां म्हळ्यार तें एक एस्टॅब्लिश्ड बिजनेस सगळें तयार आसा गादे आसात येदोळूस कोसलेले आसात आनी हें केल्लें आसा आनी त्या देखून आदांव कितें करता हें शेत कोणाक दिता ताचें शेत कोणाक दिता आबेलाक दिता पळया ताणें येदोळूस करनासच्या त्या वेव्हारांत ताच्या कामांत तो कांयनांक आपयता ताचें शेत तो कांयनांक दिता व्हडल्या मलगाड्या पुताक तो दिता आदल्या काळार हांवें वाचल्या प्रमाणे कितें गे म्हळ्यार आतांच्या बरी भुरग्यां मदें शेत जागो पुरो वांटे करून दिनातले खंय तो काल एका मलगाड्या पुताक मात्र दवरतले खंय ते कित्याक गे म्हळ्यार पयलें मस्त भुरगीं आसतलीं न्हय गे मस्त भुरगीं आतां एक शेत व्हडलें शेत तें डिवायड केल्यार एकल्याक कितलें मेळटा इल्लेशें मेळटा न्हय गे ताच्या उपरांत ताणी ताच्या भुरग्यां मदें तें डिवायड केल्यार शेतच ना जाता न्हय गे शेतच ना जाता आनी त्या कुटुंबांचो सगळसो
तो वेव्हारच न पयस जाता आनी सट्टान आनी उपाशी पडचे पडटा आनी त्या कारणा खातीर कितें जाता की म्हळ्यार काले मलगड्या मात दितले की आनी हांगासर कायन कितें करता सॉरी आबेल कितें करता सॉरी आदाव कितें करता कायनांक जागो दिता पूण आबेलाक कांय तरी मेळटा गे आबेलाक कांय तरी मेळटा गे सांगा हां आबेलाक कांयच मेळना आबेलान आतां कितें गरजेचें ताची वाट ताणंत सोदीची ताची वाट ताणेंच सोदूंक जाय आनी हाका लागून आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो आबेल अखेरीक कितें करता की म्हळ्यार एक शेतकार जाता सॉरी गवळी एक शेळयांक सोरोवचो एक गवळी जाता मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो हांगासर आमी पळयता आबेल एका रितीन ताचें जिवीत कश्टांनी म्हणल्यार बरी जियेता गवळी जावचें ह्या बकऱ्यांक सोरोवचें सुलभाचें काम म्हणून तुमी चिंतात गे सुलभाचें काम गे तें न्हय कित्याक गे म्हळ्यार बकरे खंयसर तांकां वचोंक जाय थंयसर वेतात न्हय गे येतात गे ना हांव केरेकट्टे आसा आमी पळयता थंयसर जायतीं जाणां काल्याक गोरवांक पोसतात गोरवांक पोसतें काल्यां करतात ती वचोन तण काण गोरवांक हांगासर घरांत बांदून घालिना गोरवांक सोडचें सगळ्या मार्गार आमच्या कंपाउंडार आमच्या श्रायनाक अशें हर एका कडेन गोरवां तांकां जाय जाल्ल्या थंय तीं वेतात व्हेकलां वेता आसतनाय मार्गाच्या मोद्यांत रावता कांय भिरांत ना तांकां कांय भिरांत ना एपटी एक गाय हाडन म्हज्या 2 गायो काल्यां शिंगांक शिंग मेळोन झगड नासली एकली गाय आयली आनी म्हज्या काराक तापडली म्हजें कार इल्लेशें हें जालें पळया गोरवां म्हळ्यार तशें बकरे तशेंच तांकां खंयसर जाय थंयसर ते वेतात आनी शेत कोणा लागीं आसलें कांय ना लागीं आसलें न्ही गे आनी हाका लागून कितें जाता आबेला मदें आनी कायना मदें जायते पटी संघर्शान जाता कित्याक म्हळ्यार ताचे बकरे तडपटी कायनांच्या गाद्याक वेतात कायनांच्या गाद्यांत आसलें तें कातात विभाड करतात अशें म्हणटा आसतना ही ताची वृत्ती कितें जाता की म्हळ्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो त्या खातीर त्या बाबावा मदें दुस्मानकाय उपजाशें करता तांच्या मदें झगडें उपजाशें करता एका रितीन आबेल मोगाळ भावान आनी भयणीनो भोव कश्टांचे परिस्थितींत आसा ताचे उपरांत आमी पळयता बकऱ्यांक ताणें सोरोवन व्हरता आसतना जायत्या रितीचे आपाय थंयसर ताका बगोवंक या फूड करूंक मेळटात आपाय कोणाचे आपाय सिंहांचे जावं पुरो आस्वेलाचे जावं पुरो कित्याक म्हळ्यार बकऱ्यांक धरूंक ते येता आसतना ताचो जिवी रिस्केर आसा न्ही गे ताकाय मारन खावची साध्यता थंयसर आसा ताणें कितें करूंक आसा या कायनान कितें या आबेलान कितें करूंक आसा ताचोय जीव वाचोवंक आसा आनी बकऱ्यांचोय जीव वाचोवंक आसा पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो कितले कश्टांचें ताचें जिवीत एक सवाल आमी हांगासर ह्या आबेलाच्या गुणा विशांत आमी विचारूंक जाय तें कितें गे म्हळ्यार मोगाळ भावानो आनी भयणीनो एवेन आनी आदावान कायनांक मात्र बरें करचें आबेलाक दिसलें गे हां दिसलां न्ही गे कंडी जावन दिसलां ताच्या उपरांत कायनांक आदावान तावन ताच्या बापाय तावन ताच्या आवय तावन सलाह मेळटा सलाह मेळून आसा तांचो सांगात मेळूनच आसा पूण आबेलाक कांय तरी हें मेळटा गे ना
त्या देखून तो कांय बेजार पावता गे आबेल बेजार पावता गे हां पावना ताचे उपरांत सामाजीक स्थान कायनांक थंयसर एक बरें स्थान आसलें आनी वो आबेल केवल एक बकऱ्यां फाटल्यान बकऱ्यांक सोरोसो एक मनीस जावन आसलो सामाजीक स्थानान ती थंयसर एका रितीचो व्यत्यास आसा हें पळोवन सयत आबेल बेजार पावता गे बेजार पावना मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो पूण हांगासर कितें जाता गे पळया एक विशेश संगत आसा ती कितें गे म्हळ्यार आबेल हे ताचे कश्ट ही ताची अनवरां तो कितें करता गे म्हळ्यार ताच्या फायद्याक पडोशें तो उपयोग करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो केवल एक गोफीन घेवन न्हू ताच्या हातांत आसचें एक आयुध म्हळ्यार गोफीन म्हळ्यार कळीत आसा मो इंग्लिशांत आमी स्लिंग म्हणटा थोडे फातर आनी थोडे घेवन ताणें बकऱ्यां सांगात आसा जें आसलें आनी ह्या वेळार हांवें येदोळूस म्हणलें वागांचें आस्वेलांचें तें पुरो ताचे तावन ताणें ताकासांनी बकऱ्यांक सांबाळीत जें आसलें आनी तो कितें करता तो तांच्या मुखार रावोन एक धैर्यादीक पळया एक धैर्यादीक मनीस कसो तो वाडटा तो भिरांतेसो जावन उरना खंयचेय कश्ट फूड करूंक सकसो तसलो मनीस जावन तो वाडोवन येता मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांतल्या कश्टांक आमी कशें स्पंदन करीत जाय म्हणलें आमकां कोणान तावन शिकोवंक मेळटा आबेला तावन आमकां शिकोवंक मेळटा मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमी ह्या खातीर म्हणयेत पळया थंयसर कायन आनी येव आनी आदाम कायना मोदें आनी आबेला मोदें तफावत करता जाल्यार तांकां भेदभाव ते कन्न आसात जाल्यार आबेल बेजार पावना ताका बकऱ्या ताणेंच एक व्याप्त सोदून काडिचे त्या व्याप्तींत जायते कश्ट आसात जाल्यार तो बेजार पावना तो मोसोर पावना तो कायना वयर मोसोर पावना तो आदावांक आनी येवेक दुरसाना आतांच्या जायत्या हांवें पयर सांगलें त्या चेडवा विशयान ते चेडूय कितें करता गे म्हळ्यार तांच्या आवय बापायक दुरसाता म्हळ्यार ताणें कंपेर करतात ताणें हें करतात त्या देखून ते दुरसात आमी जायते फावटी कितें करता म्हळ्यार आमी दुरसाता ताणें म्हाका अशें केलें हाणें म्हाका तशें केलें म्हज्या आवय बापायन म्हाका बरें करून वागोवंक ना पळय मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आमच्या कश्टा मदें आमी कितें करता म्हळ्यार आमची स्वाभिर्मत आमी पावोन थंयच आमी उरता ते त्या कश्टांत तावन आमी आबेल उठोवन आयलेल्या बरी आमी उठोवन येना त्या देखून मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आमकां आबेल कितें शिकयता की म्हळ्यार आमच्या कश्टा मदें आमी कशें आमी एक बळवंत जावन एक हुशार जावन आमी वाडयेत की म्हळ्यार आमकां शिकयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी हांगासर आमी पळयता मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आतां कितें जाता गे म्हळ्यार आबेल इतलो बरो मनीस न्ही गे आतां कायन कितें करता कायन आबेलाची उदरगती तो पळयता आबेलान जिवितांत मुखार येवचें फुलोवन येवचें तो पळयता आनी कायन आबेलाचेर मोसोर पावोवंक सुरू जाता कायनाची परिस्थिती कशी आसा पळया मोगाळ भावन कायनांक सगळें रेडी करून दवरलां न्ही गे वय गे न्ही
सगळें तयार करून ताका दवरलां बिझनेस ताणें तयार केल्लेंच बिझनेस दिलो ताका कांय कस काडूंक आसात गे आवय बापायचो सपोर्ट आसा सक्टांचो सपोर्ट आसा एस्टाब्लीश बिझनेस आसा तो एका बऱ्या वातावरणांत तो कितेंच कस नासलेल्या वातावरणांत तो वाडोवन आसा आनी ह्या वेळार ताजेंच स्वरक्षण करचे तसल्यो काले ती विद्या तो शिकता गे ना आतां दोगां मदें कोण आतां सक्तेवंत जाला मोगाळ भावान आनी भयणीनो कितेंच कस नासता आसतना आसलो कायन गे ह्या कश्टांत वाडलेलो कश्टांत ताजे बिझनेस केलेलो आबेल कोण आतां सक्तिवंत ह्या दोगां मदें आबेल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाळ भावान आनी भयणीनो आतांच्या संवसारांत आमी पळयता आमच्या भुरग्यांक सगळें तयार जाल्लें आमी दिता न्ही गे टिफीन हें शूज सयत घालन आनी कितें घालन आनी घरा लागचींच आमी पळयता तांच्या दिसांनी बसां येतात वयता येतात तांकां कश्ट म्हणल्यार आसात गे सांगा जाता तितले कितले उणें कश्ट आमच्या भुरग्यांक दिवंक साध्य जाता तितले उणें कश्ट दिवन आमी तांकां वागयता न्ही गे आमी वागयता ह्या वरवीं मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या भुरग्यांक उडास वरां हांवें पळयल्या प्रकार हांवें ऑब्जर्व केल्ल्या प्रकार आमच्या भुरग्यांक बरें जावच्या बदला तांकां वायटच चड जालां कितें म्हणटात तुमी वय आमच्या भुरग्यांचें तुमकां कितलें कळीत जाता म्हूण आमकां कळना पूण आमच्या लागीं आमी पुणशेतांत आसता आसतना जायत्या भुरग्यांक आवय बापाय आमच्या लागीं हाडून येतात आपण हाडटात घरांत कांय उणें करूंक ना तांकां पूण तांच्या जिवितांत ह्या वरवीं जावचे समस्यांनी पुरो पळयल्यार आसा पळया आमकां कळटा आमी जायते फावटी कितेंच कश्ट दिनासतना कितेंच कस नासलेल्या वातावरणांत आमी वाडटा आसतना अशेंच जाता जें कितें आदीं जाल्लें पळय तें आजून जावनूच आसा कायन एका रितीचो सकड आसून तो कसो आसा कसो जालो आनी आबेल कोणायच सपोर्ट नासतना ताचेच कश्ट काडून तो कसो जालो तें पळयात तें आजून आमच्या मदें जावन आसा आमी इल्लेशे मुखार या आमी कितें जाता पळया टायम पाशार जावन येता आसतना ते कितें करतात गे म्हळ्यार सॅक्रिफीस हाडून येतात देवाक भेटोवंक न्ही गे सॅक्रिफीस हाडून येतात कांय कितें हाडून येता वय ताच्या शेतांत कितें जालां तें हाडून येता आबेल कितें हाडून येता आबेल कितें हाडून येता ताची प्रथम जनीत शेळी आनी ताची सोरोप तो हाडून येता न्ही गे देवा समोर हाडून येता आमी पळयता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हांगासर सॅक्रिफीस आदीं कितें सॅक्रिफीस आसलो ताचो अर्थ तो विस्तार आसा आतांच्या सॅक्रिफिसाचें तें आदलें रूप म्हणयत आतां आमी कितें सॅक्रिफीस करना आसा पळया ताचें पुर्विल्लें रूप कितें गे म्हळ्यार तांच्या शेतांतलें या तांच्या वावरांतलें कितें आसा तें तांणी देवाक हाडचें आतांचो सॅक्रिफीस पळय आतांचें सॅक्रिफीस पळय सॅक्रिफीस म्हळ्यार कितें मोगाळ भावान आनी भयणीनो सॅक्रिफीस म्हळ्यार कितें आतांच्या काळार आमी समजोवचें जाल्यार आमी पळयता आमकां मनशांक देवान एक वर्तें एक देणें दिलां तें कितें गे म्हळ्यार फुडारांत कितें जायत म्हळ्यार आमकां आतांच पळोवंक जाता वय गे न्हय एक्झॅक्ट म्हणून न्हय आमचो फुडार आतांच पळोवंक जाता गे सांगा आमचो फुडार आतांच पळोवंक जाता की सांगा इल्लो तरी जाता हांव तुमकां एक दृश्टांत दिता तें कितें म्हळ्यार आतां एक भुरगें आसा कळ्ळें गे तें शिकप आसा तें आतां बरें करून शिकता जावं पुरो ताका एक IAS ऑफिसर जावंक जाय म्हणून चिंत्या समजलें गे या एक
चार्टर्ड अकाउंटंट जायचे म्हणून ताका आशा आसा तें कितें करता ताका ताचो फुडार पळोवंक ताका जाता की हांव एक बरो IAS ऑफिसर जाल्यार म्हजो फुडार बरो जातलो जाता गे फुडार इल्लोसो तरी मुखार बरें जातलें म्हण आतांत पळोवंक जाता गे जाता गे सांगा जाता जाता एका चार्टर्ड अकाउंटंटाक आज हांव इतलें वाचून इतलें सॅक्रिफायस करून म्हजे मोबायल बगलेक दवरून कितेंच करिनासतना हांव जाल्यार बरें पयले एटॅम्प्टांतच म्हजें CA एग्जाम हांव सोंपयन जाल्यार फुडारांत एक बरें काम म्हाका मेळटलें म्हजें बरें एक फर्म एस्टाब्लीश जातलें आनी म्हाका कांय उणें जावचें ना म्हणून पळोवंक जाता गे ताका जाता खंडीत न्ही गे त्या देखून म्हाका बाबान आनी बिनीनो सॅक्रिफायस म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार सॅक्रिफायस म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार आमचो फुडार बरो करचे खातीर उडासतो बरा आमचो फुडार बरो करचे खातीर आतांची खुशी आमी त्याग करची आतांचो संतोष आमी त्याग करचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तो जावन आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो सॅक्रिफायसाचें रूप आज तुवें इल्लोसो तुजो संतोष त्याग केल्यार मुखल्या दिसांनी तुका चड संतोष मेळटा भुरग्यांनी आतां तांचो वेळ मोबायलाचेर विबाडचो सोडल्यार ताचे तावन मेळचो संतोष त्या गेम्सा तावन मेळचो संतोष इश्टांच्या संगती तावन मेळचो संतोष आज तांणी त्याग केल्यार आनी शिकपा तें तांचें गुमान दिल्यार मुखलो तांचो फुडार बरो जाता जर आतांचो संतोष तो श्रेश्ठ म्हणून लेखल्यार म्हाका इश्टांत हांवूच मेळचो संतोष जाय जे म्हाका सगळो दिसता रिल्सांत आसा पळय हांसोंक मेळटा न्ही गे रिल्स एका रिला फाटल्यान आनी एक रील आनी एका रिला फाटल्यान आनी एक रील आनी एका रिला फाटल्यान आनी एक रील म्हणून आमी कितलोसो वेळ तांदून करचेत हांव आमचें काम आमचो त्याग आमचो सॅक्रिफायस कांय ना तशें भुरग्यांनी लेखलें जाल्यार मुखार कितें जाता फुडार पाड जाता न्ही गे फुडार पाड जाता त्या देखून मोकळ बाबान आनी भयणीनो सॅक्रिफायस करचो कित्याक म्हळ्यार मुखार जावचें तसले गरज नासतना येवचें तसले कंत गरज नासतना येवचें तसली पिडा गरज नासतना येवचें तसल्यो अडचण्यो त्यो आमी पयस करूंक आतांच आमी तयार करचें सॅक्रिफायस म्हळ्यार तो आतां हांगासर कितें जाता म्हळ्यार सॅक्रिफायस आमी हर एकलें करता गे ना सॅक्रिफायस आमी करता हर एकलो एका खातीर या आनी एका खातीर सॅक्रिफायस करताच आतां भुरग्यांचो फुडार बरो जावचे खातीर आवय बापाय कितलो सॅक्रिफायस करना न्ही गे आमी थोडे फावटी पळयलां मोगाळ बाबान बीन आवय बापायनी भुरग्यां खातीर करचो सॅक्रिफायस एक बरें जेवंक सयत जेविना भुरगीं काही हॉस्टेलांत आनी पुरो आसतात एक मासली हाडनात कित्याक म्हळ्यार मासली हाडल्यार चड कॉस्ट इल्लेशें रांदय हाडटा आनी इल्लेशें कालें सार करना आनी कालें करना इल्लेशें शीत उकडून जेवतात कितलो सॅक्रिफायस करतात पळया कितलो त्याग करतात कितलो सॅक्रिफायस करतात कित्याक तांच्या भुरग्यांक इल्लेशें बरें जाल्यार तांकांय बरें जाता फुडार इल्लोसो बरो जाता म्हणल्यार त्या एका उद्देशा खातीर हो त्याग आनी हो सॅक्रिफायस थंयसर करतात आमी क्रिस्तांवांनी मोगाळ बाबान आनी भयणीनो सॅक्रिफायस करचो कित्याक म्हळ्यार आमकां मेळच्या त्या व्हड आनंदा खातीर जो आनंद कोण आसा देवच म्हजो संतोष देवच म्हजो आनंद आनी त्या देवा खातीर आमी कितें करता आमी क्रिस्तांवां ल्हान व्हड सॅक्रिफायस करता उपास करता आतांचो संतोष आमी तो बगलेक दवरता कित्याक म्हळ्यार तो व्हरतो संतोष देवान आमकां मुखार दिवचो तो आमकां मेळच्या खातीर त्या देखून सॅक्रिफायस जावन आसा आमच्या जिवितांतलो हो वांटो आतां कोणाचो सॅक्रिफायस देवाक मानवालो कोणाचो सॅक्रिफायस देवाक मानवालो आबेलाचो की कायनाचो आबेलाचो सॅक्रिफायस ताणें केल्लो त्याग ताणें केल्लो सॅक्रिफायस ताच्या जिवितांत ताणें केल्लें ते कितें दंडवणी ती सगळी कोणाक मानवाली
देवाक मानवाली. काही नासो सॅक्रिफायस, काही नान केल्लो सॅक्रिफायस देवाक मानवालो गे ना. कित्याक मानवो ना? कित्याक सांगा? तुमकां कांय हाच्या विशयान तुमी आयकल्लें आसा गे असं काय असं हाच्या विशयान काय विवर तुमकां लाभलो आसा? कित्याक काही नासो सॅक्रिफायस देवाक मानवो ना? कोणी काय सांगता गे? म्हाका पयलीं आमकां ल्हान आसतना आमकां कोणें सांगलें म्हाका उडासना. कालें सांगलें गे म्हळ्यार काही नान कालें केलें गे म्हळ्यार बऱ्यो बऱ्यो कोणश्यो ताणें दिवनात, इल्ल्योश्यो सुमाराच्यो आनी इल्ल्योश्यो त्यो पुरो देवाक दिल्ल्यो, त्या देखून देवाक मानवो ना म्हणून. तुमी आयकलां गे तशें? आं आयकलां गे? आयकलां गे ना? वय थोड्या जाणांनी आयकलां. तर हांगा पवित्र पुस्तकान खंय सर बरयलेलें आसा गे कांय ना काले म्हणटात बऱ्यो नासलेल्यो कोणश्यो दिल्यो म्हणून कांय खंय बरयलेलें आसा गे ना. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देवाक कांय नासो सॅक्रिफायस कित्याक मानवूंक ना, आबेलाचो सॅक्रिफायस कित्याक मानवालो तें आमकां कळीत ना. तें आमकां कळीत ना. ताचो विवर आमकां पवित्र पुस्तक दिना. पवित्र पुस्तक दिना. जायते फावटी आमच्या सालत्या जिवितांत कितें जाता गे म्हळ्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी करचो त्याग, आमी करचो सॅक्रिफायस कितें जाता? गोबर जावन बदलता. गोबरूच जाता. गोबरूच जाता. आमकां कित्याक म्हणून तळपटे कळना. तळपटे कळना. हांगासर तेंच जाता. आबेलाचो सॅक्रिफायस देवाक मानवाता आनी आनी कायनाचो मानवूंक ना. आतां कायन कितें करता मोगाळ भावान आनी भयणीनो? पवित्र पुस्तक कितें सांगता? कायनाचें आतां कायन एका रितीच्या आकांतांत आसा, एका रितीच्या कश्टांत आसा. देवान ताका देव ताका मानवूंक ना. कायन रागार जाता. वय गे ताचें तोंड बावता. ताचें तोंड बावता. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हांगासर आमी ह्या दोगा व्यक्तींक कंपेर करया. पयलीं हांवें सांगिल्लें आबेलाक एवेन आनी आदावान बरें केलें, ताच्या बिजनसान दिलें. कायन जल्मात आसतना हे उद्गारली, भेदभाव केलो, पूण आबेलान मसोर केलो गे. आबेलान कायनाचो मसोर केलो गे. आबेलाचें तोंड बावलें गे. आबेल दुखेस जावन उरलो गे. आबेल ताचे स्वाबीर मत पावसो व्यक्ती जालो गे ना न्ही गे. पूण हांगासर पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कायनाक देवान ताची बेटवणी मानून काण घेवंक ना म्हणून ताच्या उपरांत आबेलाची प्रगती पळोवन तो कितें जाता? मोसोर पावता. मोसोर पावता. रागार जाता. रागार जाता. हांगासर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, एक वर्तें लिसांव आमच्या समोर आसा. आमच्या कश्टांक, आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टांक आमची प्रतिक्रिया कशी आसा गे म्हणून आमी विचारूंक आसा. आबेलान दिवचे तसली प्रतिक्रिया आमी दिता गे, या कायनान दिवचे तसली प्रतिक्रिया आमी दिता. सोल्वोनी आमच्या जिवितांत हर एकल्यांच्या जिवितांत येता मोगाळ भावान आनी भयणीनो. सोल्वोनी बऱ्या मनशांच्या जिवितांत येता, खोट्या मनशांच्या जिवितांत येता. त्या जेजूकच पळय. आयच्या दिसा आमी कितें करता? द एक्झॉल्टेशन ऑफ द क्रॉस, जेजूच्या कुर्साच्या जैताची परब आमी आचरण करता. त्या जेजूक पळय, इतलो बरो मनीस, ताका कश्ट येवंक ना गे. आयलें गे ना. त्याच्या शिसांनी ताका सांडलें गे ना. सांडलें. आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आबेलाच्या जिवितांत मात न्हय, कायनाच्या जिवितांत मात न्हय, हर एकल्यांच्या जिवितांत कश्ट येतात. कश्ट येवचें तें व्हडलें न्हय.
बदलाक त्या कश्टांक आमी दिवची प्रतिक्रिया ती आमकां बदलयता आमकां देवाक मानवोवचें तसलें व्यक्तींक करता. देव आबेलाक आनी ताच्या बलयेक कित्याक मानवता गे म्हळ्यार ह्या सगळ्या परिस्थितींत, ह्या कश्टांच्या परिस्थितींत ताका जाल्ल्या त्या भेदभावाच्या वेळार ताणें कशें तें स्पंदन केलें, कशें ताचें जिवीत ताणें ह्या कश्टां मदें ताणें मांडून हाडलें, ताणें कशें ताचें बिझनस एस्टाब्लीश केलें, कसो तो जियेलो, ह्या सगळ्या खातीर न्हय ताणें कालें म्हणटात पाड जाल्ल्यो कोणश्यो दिल्यो म्हणल्या खातीर न्हय, त्या खातीर न्हय, ताणें कश्टांक ती स्पंदन केल्ली ती रीत पळोवन देव ताका आनी ताच्या बलयेक मानवाता. पूण कांयनांक तो मानवाना. कित्याक म्हळ्यार कांयन मसर पावता, कांयन रागार जाता, कांयन कितें म्हळ्यार कांयनांक सक्कड आसा जाल्यारय तो कितें करता गे म्हळ्यार ताचें जिवीत एक बऱ्या भाशेन तो जियेना, मसर पावता. त्या खातीर कितें जाता, कांयन देवाक मानवाना. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमच्याय चलत्या जिवितांत देवाक मानवा जे जाल्यार आमी कांय ना बरी आमी जावंक आसा, कांय ना बरी आमी जियोंक आसा. आनी अखेरीक आमी पळयता देवाची प्रतिक्रिया कशी आसा. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देवाची प्रतिक्रिया कशी आसा. देव कांयनांक कितें जाप दिता पळया. तो म्हणटा तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां. तूं जर बरें करशीं तुंय कित्याक मानवोंक नजो. जर तूं बरें करशीं कित्याक तुवें मानवोंक नजो. हांगासर पळया मोगाळ भावान आनी भयणीनो, देव कांयनाचें बलिदान ताणें ताका मानवोंक ना तरी त्या कांयना लागीं उलोवचें तो स्टॉप करता गे सांगा. देव कांयना लागीं उलोवचें रावयता गे ना. देव कितें करता गे म्हळ्यार कांयनांक बरें करूंक, कांयनांक आदार दिवंक तो तयार आसा. ताका कुमो करूंक, ताचें जिवीत बरें कांयनान करचे खातीर तो देव कुमो करूंक सदांच तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमकां मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमकां देवान सोलवोवच्या खातीर रोसोवंक ना. आमकां सोलवोवच्या खातीर ताणें रोसोवंक ना. आमच्या सोलवणेन तो संतोश पावना. बदलाक सलवल्ल्या आमकां तो कुमो करूंक सोदता. तो आमच्या लागीं विचारता, तुवेंय बरें करशीं जाल्यार ह्या सक्कड कश्टां मदें, ह्या सक्कड अनवरां मदें तुवें धैर्यान फुडें येशी जाल्यार, तूं बरो जाशी जाल्यार तुवें म्हाका मानवाल्लो व्यक्ती जाताय. पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कांयन बरो जावंक फुडें सरता गे ना. कांयन बरो जावंक फुडें सरिना. बदला तो कितें करता, तो आनिकी मसोर पावता. तो आबेलाक घात करता. आमी शेताक या म्हणटा, शेताक या म्हणून ताचो जीव रिस्केर घालता. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा आबेल कांयनाच्याक स्ट्रॉंग आसलो आनी त्या झगड्यांत आबेलान कांयना जिवीशे मातसो संदर्भ आसलो, तरी ताचो जीव रिस्केर घाल म्हळ्यार बरी आबेलाक तो घात करून त्या शेताक व्हरता आनी ताका जिवेंशी मारता. पळय मोगाळ भावान बीन जिवेंशी मारता. पळया मसोर खंयसर पावता गे म्हणल्यार मसोर कुणेक कुशी ताका व्हरून पायता. ताच्या अखेरेक आमी पळयता ताणें सगळें सांडिचें पडटा. परपोळ जावन ताणें भोवोजय पडटा. जर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी देवाक मानवान हांव जाल्यार, आमच्या कश्टा मदें आमी फुलान हांव जाल्यार आबेल फुलल्या बरी स्वाभिर्मत पावन आमी त्याच दुकान त्याच कोणांत
पडता जाल्यार बरें जाल्ल्या एका व्यक्तीक पळोवन आमी मोसोर पावोन त्या मोसरांत आमी जियेता जाल्यार आमचें जिवीत मगाळ भावान बिनीन अशंत विबाड जावन वेता. कायनाची कशी दुर्गत जाली तशेंच आमची दुर्गत जाता. ताका सगळें आसल्यार तो मोसोर पावलो देखून ताचें जिवीत तो विबाड करूंक पावता. पूण मगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेन्ना आमी आबेला बरीं उरता तेन्ना आमी देवाक मनवाल्लीं जाता. देवान ह्या कायनान आबेलाक जिवीशी मारलो जाल्यार आमी जाणाव ह्या संवसारांतलें जिवीत अखेरीचें न्हय, बदलाक ह्या संवसाराच्या जिवीत उपरांत आनी एक जिवीत आसा तें आमकां गरजेचें. त्या खातीर हांवें येदोळस म्हणलें आमी कितेंय सॅक्रिफायस करता जाल्यार अखेरीक आमच्या जिव्याचो सॅक्रिफायस दिवंक आमी फुडें सरता जाल्यार तें खाली त्या देवा खातीर, त्या देवा थंय एकवटच्या खातीर. आनी आबेल ताच्या मोरणान सयत देवा थंय एकवटलेलो जालो. पूण कांयन कितें जालो, कांयन एक कुणीगार जालो. आमी पळयता सांव पावलोच्या पत्रांनी कुणीगारांक, व्याभिचारांक आनी कोण आसात थोडे पातकां थंयसर उसारलेले आसात तसल्यांक ससनांचें जिवीत मेळना. ते सरगराज होगडायतात. अखेरीक मेळचें बरेंपण सयत कायनान होगडायलें. देवान ताका अवकाश दिल्लो, देवान बरें करूंक ताका आपयलें, पूण देवाक तो आयकलो ना. तर मगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या आबेलाच्या आनी कायनाच्या ह्या गणिता मुखान आमच्या जिवितांत गरज आसता तें वर्तली सावन आमी काण घेवया. आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, आमच्या जिवितांत अनवरां येतात, आमच्या जिवितांत भेदभाव करचे आमी पळयता. आमच्या आवय बापायतावन भेदभाव जावचो आमी पळयता. आमचे आवय बापाय एकल्या बरें करता आसतना आनी एकल्या बरें करिना. पूण अखेरीक तें सगळें लेखाक धरूंक जायना. तें लेखाक धरूंक जायना. ह्या सगळ्या कश्टां मदें आमी त्या आबेला बरीं जाता आसतना, आमच्या जिवितांत मुखार येता आसतना, आमच्या जिवितांत मोसोर नासता आसतना, आनी एकल्या विशांत वायट चिंती नासतना, आमी आनी एकल्या बरें करून फुडें वेता आसतना आमचो सॅक्रिफायस, आमचें आमी काडलेले कश्ट, आमच्या जिवितांत आमी केल्लें तें सगळें देवाक मानवाल्लें जाता. आनी अखेरीक आमच्या जिवितांतलो तो शेवट तो देवच जोडूंक आमकां साथ जाता. त्या सगळ्यांच्या राजान आमी संतोश पावता, आनंद पावता, उल्हास पावता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षितांव तुका सुम्या जेजू, वंदितांव तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आमी सुमेस्तां दिंबेर पडया. पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आमी आतां सुरवात करया. आमच्या जेजूक सक्रामेंतान खरेपणी हजर आसच्याक आमचे मदें आमी आपोवया. पेज नंबर 87 87. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆ
ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯೇರಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯೇರಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 Alleluia.
ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Hallelujah, 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಯಂದು ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ मत्तेवाच्या वांजेलान दुसऱ्या अवस्वरान 11वे वळींत आमी वाचता थंय घरांत भितर सरून ताणें बाळकाक ताचे आवय मुरये सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. मोगळा जेजू, आज आमी ह्या घरांत या तुझ्या मंदिरांत भितर सरल्या आनी तुजे समोर आमी तिबेर पडल्या तुका सरपडून नमस्कार करूंक. त्या अस्कत बाळका थंय तांणी देवाच्या पुताक देखलो तुका देखलो आनी देखून तुका मात्र फावो आसलेलो तो नमस्कार तुका मात्र फावो आसलेलें तें आराधन तांणी तुका दिलें. आज ह्या घरा भितर सन तुज्या मंदिरांत भितर सन हांगासर या उंड्या रुपार खरेपणे आजाराच्या तुका देवाच्या पुताक जेजूक आमच्या सोम्यांक आमच्या धन्यांक आमच्या रायाक आमी पळयता आनी तुका आमी नमस्कार करता तुका आमी आराधन करता. अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जय जेजू जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू सिद्धांत तुका सुम्या हसिदां तुका सुम्या जेजू मोगळा जेजू मातेवाच्या वांजेलान 14व्या अवस्वरांत 22 33व्या ओळींत आमी वाचता थंयसर मोगळा जेजू तूं उदकाचेर चलताय तूं उदकाचेर चलताय थंयसर 2 वयर सकयल जाता आनी 2 वयर सकयल जाता आसतना थंयसर आसले ते सगळे भियेतात. वय पेद्रू की तूं सोलोंक आपयताय तो सोलोंक सुरू करता पूण भियेता आनी बुडटा. सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून तो बोब मारता आनी तक्षण मोगळा जेजू तुजो हात तूं ताका दिताय आनी ताका बुडलेल्या बुडोवन आसता त्या पेद्रूक तूं वयर उखलताय आनी पेद्रू आनी तूं त्या दोनीर चडटा आसतना वारें रावता आनी तोवळ त्या दोनीर आसलेले सक्कड तुज्या पांयांक पडटात तुज्या पांयांक पडोवन नमस्कार करतात आनी उद्गारतात निजायकी देवाचो पूत तूं. वय मोगळा जेजू
या पवित्र सक्रामेंतांत आसो तूं निजायकी देवाचो पूत म्हणून आमी वळखल्या आनी देखून आज आमी तुजे समोर आसा आनी थिंबेर पडल्या हे जेजू आमी आमचें जिवीत जियेत आसतना आमी भियेल्या आमचें जिवीत वयर सकयल जाता आसतना आमी भियेल्या आमच्या जिवितांत वारें वादळ मारता आसतना आमी समकोच्या दोनेर आमकां आपायांक व्हरचें तसलें उदक मारता आसतना आमी अंकारान आमी भियेल्या आखांतान बुडल्या आनी आमी बोब मारली देवा आमकां पाव सोम्या आमकां पाव आमकां बुडोवंक दिनाका आमकां राखोन सांबाळून व्हर हे मोगळाचें दैवीक जण जावन देवाचो पूत जावन जायते फावटी आमच्या ह्या बोबेक तुवें जाप दिल्याय आमचो हात धरून तुवें आमकां उखल्लाय आज हेंच उपकारी मन काण घेवन उपकारी काळीज काण घेवन आमी हांगासर आसा तूं देवाचो पूत म्हणून आमी वळखता कशें दोनीर आसलेल्या त्या शिसांनी सर पडोवन तुका नमस्कार केलो गे आज तुका आमच्या देवाक या पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या आमच्या सांबाळणाराक आमी सर पडोवन नमस्कार करता आनी तुका आमी आराधन करता हे मोगळा जेजू 28व्या अवस्वरान मातेवाच्या 9वे वळींत आमी पळयता तूं मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्या उपरांत तुज्या त्या समाधी सरशी स्त्रियो आयिल्ल्यो आनी तूं थंयसर समाधेंत नातुलय पळोवन ती धांवाधांवेक गेली आनी शिसांक खबर दिवंक ती धांवली आनी तेन्ना तूं वाटेर तांकां मेळ्ळोय त्या स्त्रियांक तूं मेळ्ळोय आनी तुवें म्हळें समाधान तुमकां आनी मोगाळा जेजू तितल्यार त्यो स्त्रियो तुका लागीं सरल्यो आनी तुजे पांय ताणें धरले आनी तुका नमस्कार केलो हे जेजू वय आमी आकांतांत आसलेल्या वेळार समाधान तुमकां म्हळ्यार त्या उतरांनी आमकां समाधान दिल्लो देव तूं आमच्या वाटेर आकांतांत आमी वेता आसतना आमकां मुखार मेळ्ळो देव तूं आमकां सत शिकयलेलो देव तूं अजून आमच्या मदें आसाय म्हणून सांगून दिल्लो देव तूं आज मोगळा जेजू तुजें हजरपण ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसचें तें वळखून ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं आमच्या मदें हजर आसाय कशें त्या स्त्रिया मुखार तूं हजर जालोय गी तशेंच आमच्या मुखार ह्या उंड्या रुपार तूं हजर जालाय म्हणलें भावार्थान आमी वळखता आनी कशें त्या स्त्रियांनी तुजे पांय धरून तुका तांच्या देवाक नमस्कार केलो गी तशेंच आमी तुका नमस्कार करता तुका आराधन करता त्यो आमच्या जिवितांत दिल्ल्या हर एका शांती खातीर समाधाना खातीर बऱ्यापणा खातीर ताचो सगळो उगडासकान आमी तुका आराधन करता अर्खां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या स्तुती जेजू. तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका महिमा तुका सुम्या जेजू वंदन तुका आराधन तुका सुम्या आराधन जेजू तुका सुम्या जेजू. वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमच्या संगाता आसलेल्या आमच्या देवाक आकांताच्या वेळार आमचें जिवीत वयर सकयल जाता आसतना आमकां आमचो हात धरून आमकां बचाव केल्ल्या जेजू आमच्या जिवितांत वारें वादळ मारलेल्या वेळार तें वारें वादळ शांत केल्लेलें आमच्या सुम्यांक आमी बेजारायेंत खंतीन कितें जालें आकांतांत आमी धांवन येता आसतना आमच्या मुखार मेळून हांव आनी तुमच्या सांगाता आसा म्हळ्यार त्या जेजूक आमकां समाधान दिल्ल्या त्या जेजूक आमी अर्घां दिवया होगलाप दिवया स्तुती करया आमी उबे रावन गवया गीत सर्व सृष्टिಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ वय सगळी सृष्टी मगळ भावांनी बहिणीनो
हे आमच्या जेजूक वंदिता, हे आमच्या सोम्याक आराधन करता. ती सगळी सृष्टी अस्तित्वांत आसा जाल्यार ह्या सोम्या वरवीं म्हणून ती वळखून घेता. ह्या सगळ्या सृश्टी सोबे आमी मेळून ह्या आमच्या सोम्यांक आमकां राखून व्हरच्या आमच्या देवाक, आमकां सुटका दिवच्या आमच्या सोम्यांक, आमकां सदांच कोमो करच्या आमच्या देवाक, आमकां सांगात दिवन आसच्या आमच्या देवाक आमी वंदिया आराधन करया. आमी सर्वां उबे रावया. 556 56 पेज नंबर. आमचे ताळ्योपेट्या ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದಿರರು ಎಲ್ಲ ತಾರೆಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುತ್ತಲೇ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಲರಾಶಿಗಳು ಚುಡು ಚುಡು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಲರಾಶಿಗಳು ಚುಡು ಚುಡು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸಾನಾ. ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಡುತ್ತಲೇ ಹಾಡಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ವನ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪರಿಮಳ ಸೂಸಿ
ಅರಳುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹೋಸಾನ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹೋಸಾನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೃಗಚರಗಳೆಲ್ಲ ತೂಗಾಚಿಸುತ್ತಾ ಮೊಳಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹೋಸಾನ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹೋಸಾನ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹೋಸಾನ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹೋಸಾನ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ worship you Lord ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ Lord we worship you we thank you Lord we adore you Lord we worship you Sukaradhan Tukar mercy Lord have mercy on us have mercy on us Hare God Jesus Brat ka Jesus Ayman ka Jesus Stuti ka Jesus Jai Jai ka Jesus Vandita ka Jesus Harshita ka Jesus Aradhan ka Jesus Naman ka Jesus Jai Jai ka Jesus Hallelujah 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 आज तो का मैं अंदर से आराधना करता हूँ वंदिता हूँ तुझे स्तुति करता हूँ आणि तुझे खुर पे देने अंदर तुझे समर्पित हर एक काम अर्पण आम्ही तुका हर्षित आम्ही तुका नमस्कार आराधना तुका नमस्कार तुका प्रणिपात तुका जिसु हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना अर्कांत का समय जैसा Argant ka smyan Jesu होगलांत का समय जैसा Hogalant ka smyan Jesu स्तुति का समय जैसा Studit ka smyan जय Jesu का समय जैसा Jai Jai ka smyan Jesu हर्षितांत का समय हर्षितांत का smyan Jesu मगर भवन आणि बहिणींनो दंडतांचे कृत्या पुस्तकांत आम्ही वाचता प्रमुख जावन 8व्या अवस्वरांत त्या दिसांत हांव जेरुसलेमांतले पवित्र सभेचेर कठीण दगदणी सुरू जाली आनी धर्मदूत सोडून येरसोमेस बाबार्थी जुदेया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विलाप केलो पूण साऊल पवित्र सभेची देसवाड करूंक वावरतालो घरान घर भितरसन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर व्होन हाडन तांकां तो बंदे सळेंत घालतलो पूण शिंपडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले अशें फिलिप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटोवंक लागलो ताची शिकवण आयकोन आनी ताणें केल्लीं असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एका मनान गमान दिलें देंवसार लागल्या सबारांत
अशुद्ध आत्मे किक्राट्यो मारून भायर वेताले जायते आर मारले आनी पांगले गूण जाताले त्या पासून तें शहर व्हड संतोशान आसलें. आमी सुमेस्तां बसया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, मोठव्यान आमचें तें पवित्र आत्मो आसा या काम कर आसा म्हणल्याची लक्षां कितें गे म्हणून या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांतावन आमी समजून काण घेवया. पयल्यान पयले मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, एक उडास दवरी जाय. देव आमचे कश्टी आमची अनवराय बऱ्याक पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे जर ही पातयेणी आमकां आसा तेन्ना कश्टा मुखार मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आमी भियेना. कश्टा मुखार आमी भियेना. कश्टा मुखांतरी देव आमकां जायती बेसामां दिवंक शकता. आनी त्या देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, ती तुमी जायते फावटी आयकल्या जावं पुरो. गॉड इज एबल टू रायट स्ट्रेट इन क्रुकेड लायन्स. म्हळ्यार वांगटे तिंगटे आसलेल्या त्या गिटांनी देव नीट करून बरोवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, तुमच्या जिवितांत वांगटे तिंगटे कितें येता आसतना भियेनाकात. जिवीत केदाळा स्ट्रेट आसना. आसता गे जिवीत केदाळा स्ट्रेट आसना. जिवीत वांगटे तिंगडे आसता. भियेनाकात. तो देव जर तुमी पातयेतात, जर तुमी सतमनतात, त्या वांगट्या तिंगट्या गिटांनी कितें करूंक शकता? नीट सोबीत करून बरोवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी हांगासर तेंच जाता. पळया, पवित्र सभेंत सुरविल्या दिसांनी हांगासर वाक्य सांगता, जेरुसलेमांतले पवित्र सभेंत कठीण दगदणी सुरू जाली. कठीण दगदणी. आनी हाका लागून कितें जालें? कितें बरेंपण भायर आयिल्लें? पळया, पवित्र पुस्तकांत कितें भायर आयिल्लें गे म्हळ्यार थंयसर आसलेले भावार्थी सगळ्यांनी गेले. नाही तर ते जेरुसलेमांत तास्ते आसले. ते सगळ्यांनी गेल्ले वरवीं सुवार्थ सगळ्यांनी पाशार जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हळ्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, थंय जावन आसा बरेंपण देवान त्या दगदणे मुखांतर हाडिल्लें तें. त्या देखून तुमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, दगदण येता आसतना जर देवाक तुमी वावरूंक सोडटात, देव त्या दगदणे मुखांतर बरेंपण हाडटा म्हणल्याक रुजवात हांगासर आसा. त्या देखून कोण पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसा, कोण पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसा, तो कश्टा मुखार भियेना, कंगल जायना. बदला तो कितें करता की म्हळ्यार एक कश्ट कसल्या अवकाशांक एक दार उक्तें करून दिता गे म्हणून तें पळयता आनी त्या दारांतल्यान तो भितर सरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. वय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, कोणांतय पवित्र आत्मो आसा गी, तो कितें करता की म्हळ्यार कश्टांच्या वेळार त्या कश्टा मुखांतर उक्तीं जावची हेर दारां पळयता आनी त्या दारांतल्यान भितर सरता. आनी देव ह्या मुखांतर ताच्या कश्टा मुखांतर एक बरेंपण हाडून येता. त्या देखून पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांची लक्षणां ही एक लक्षण ही ती कश्टा मुखार केदाळाय भियेनात आनी कंगल जायना. दुसरें मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांचें लक्षण हें तें कितें गे म्हळ्यार हांगासर पळया, पूण शिंपडलेले भावार्थ सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. आनी थंयसर एकल्याचें नांव आमकां दिलां, तो जावन आसा फिलीप.
आनी हो फिलीप कितें करता की म्हळ्यार समारिया शहराक वेता आनी थंयसर क्रिस्ताक परगटता. कितें करता? कितें करता? क्रिस्ताक परगटता. पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांचें दुसरें लक्षण हें. तें कितें गे म्हळ्यार जो कितें क्रिस्ताचो अनुभव तांकां जाला पळया, जी कितें क्रिस्ताची वळख तांकां जाल्या, जें कितें क्रिस्तांत ते शिकल्यांत, जो उजवाड ह्या क्रिस्तांत तांकां मेळ्ळा, जे प्रेरण ह्या क्रिस्तांत तांकां फावो जालां, तें ती तांच्याच भितर दवरिनात. तांच्याच भितर दवरिनात. पवित्र आत्म्यान भरलेली केदळाय वो अनुभव ती परगट करतात, व्हडल्यान पाशारतात, सक्तांक सांगतात. ती लजेनात, ती भियेनात. देवा विशांत उलोवंक, धर्मा विशांत उलोवंक तांकां लज ना. आतांचो संवसार मगाळ भावांनी बेनिनो धर्मा विशांत, जेजू विशांत उलोवंक लजेता. लजेता की ना? लजना. आमी आमच्याच भुरग्यां लागीं ह्या धर्मा विशांत, ह्या जेजू विशांत कितले आमी उलयता, कितले आमी उलयता. कालचोच दीस तुमच्या उडासाक हाडा. कालचोच दीस तुमी घरांत आसल्यात म्हण हांव पातयेता. या तुमी घरांत आसलो, तुमच्या भुरग्यां सांगात आसलो, एक दीस तुमच्या उगडासाक हाडात. सदांचें मागणें तें सोडून, सदांचें मागणें सोडून कितलो वेळ तुमी भुरग्यांक सांगाता, या तुमच्या घरां आसल्या सांगाता या देवा विशांत, या जेजू विशांत, तुमच्या धर्मा विशांत तुमी उलयल्यात. कितलें उलयल्यात? आं? थोड्या पटी आमी राजकीय संगते विशांत उलयता. उलयना मगे फुटबॉल या क्रिकेट मॅच आसता आसतना, या ऑलिंपिक्स आसता आसतना कोणाक कितलीं मेडलां मेळ्ळ्यांत ताच्या विशांत आमी उलयता. शेजाऱ्यांचो खबरो आमी उलयता. तें फस्ट आद्यत न्ही गे. हो गोत्ताय गो तुका, आज कालें जालें म्हणून हांव थंय गेल्लीं तें मेळ्ळें, अशें सांगा लागलें गो, हुय गो, अशें गो तशें गो. कितली खुशी न्ही गे आमकां उलोवंक. थोड्या पटी इल्लेशान एकल्याचें इल्लें मेळटा आसतना कितली खुशी, कितलो कालें म्हणटात संतोश. तें एक खबर सांगता वरेक निर्भोग आसना न्ही गे. कोणाचें एक इल्लेशें उणें मेळ्ळ्यार तें सांगता वरेक आपणे जीब ती उळवूळ म्हणून आसता, तें सांगता वरेक न्हीद पडना म्हणटात न्ही गे. पूण क्रिस्ता विशांत, सोम्या विशांत, तुज्या धर्मा विशांत, तुज्या पातयणे विशांत, तुज्या बरवस्या विशांत, तुज्या त्या गूढ अनुभवा विशांत तूं कितलें उलयताय. त्या देखून म्हाका भावांनी बेनिनो हें खबरो उलोवचें, राजकीयाच्या विशांत उलोवचें, आनी कितें कोणायक उपकाराक पडनासलें तें उलोवचें, आनी कोणाचें कितेंय उलोवचें, तें पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांचें लक्षण न्ही. तो दुसरोच स्पिरीट भितर आसलेल्याचें लक्षण. दुसरोच स्पिरीट काम करना सांभळ्याचें लक्षण तें. कोणीय तुमकां कोणायच्योय तिसऱ्या जाणांची खबरो आनी येता आसतनाच तुमी चिंतीचे, हाच्या भितर पवित्र आत्मो ना म्हणून, हाच्या भितर पवित्र आत्मो ना म्हणून. त्या देखून म्हाका भावांनी बेनिनो पवित्र आत्म्यान बरोवन आसलेल्यांचें हें दुसरें लक्षण कितें म्हळ्यार तीं क्रिस्ता विशांत उलयतात, तीं क्रिस्ता विशांत परगडतात. कालें आयकोवचें मात न्हय. आमी आतां ह्या दिसांनी कालें जालां गे म्हळ्यार म्हाका भावांनी बेनिनो आयकोवचें चड जालां. आयकाल्यार पावान, आयकल्यार मात्र पावना.
युट्यूबर आनी तांतू मागणी आमी आयकता हांव, आराधना आमी आयकता हांव, आनी कितें वर्शीप आमी आयकता हांव. बरें, हांव पाट म्हणना, पूण आयकल्ल्यांतलें कितलें पर्संट परगट जाता? परगट करचें काम थोड्यांक तुमी सोन सोडलां गे, थोड्यांक ना. हर एकल्यांक पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एकल्यांक कोणाक क्रिस्ताचो अनुभव जाला तांकां हर एकल्यांक क्रिस्ता परगटची जबाबदारी आसा. आनी हांगासर क्रिस्ताक आमी पळयलें आतांच्या धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत धर्मदूत जेरुसलेमांत उरले भावार्थी लोक परगट करूंक गेले. भावार्थी लोक लायक. त्या देखून परगट करचें काम थोड्यांच्या म्हण चिंतिनाकात. हांवें म्हणलें आयकल्ल्यांतलें कितले शेकडे तुमी परगट केलां? कितले लेख घाला जाय ते कितले आमी परगट केलां म्हणून. त्या देखून उडासवर जो कोण परगट करिना आयकल्लें ताच्या कुशींच दवरता, ताचो अनुभव ताच्या कुशींच दवरता. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार ताच्या भितर पवित्र आत्मा काम करूंक तो अवकाश दिना म्हणल्यार अर्थ. पवित्र आत्मा ना म्हणल्यार अर्थ. ज्या कोणा तें पवित्र आत्मा आसा मगाळ भावान आनी भयणीनो तो उलयता क्रिस्ता विशयान. त्या देखून सांत पौल म्हणटा सुवार्थ परगट करिना जाल्यार हांव एक कितें म्हणटा? सुवार्थ परगट करिना जाल्यार हांव एक फाटल्यान म्हणा हांव एक निर्भागी. भागी न्हय. जर तुमी मोगाळ भावान आनी भयणीनो ही सुवार्थ परगट करिना जाल्यार तुमी क्रिस्ता विशयांत उलयना जाल्यार तुमी भागी म्हूण सांगूंक जायना. यू आर निर्भागी. त्या देखून पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांच्यान एक लक्षण तें कितें म्हळ्यार ते क्रिस्ताक परगट करतात. अखेरीक मोगाळ भावान आनी भयणीनो ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्ली असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एका मनान गुमान दिलें. देंवसार लागल्या सबारांत हांव अशुद्ध आत्मे किक्राट्यो मारून भायर वेताले. पळया देवाचें उतर परगट जाता आसतना तो पवित्र आत्मा भायर येतलो. पवित्र आत्मा कितें करतलो की म्हळ्यार तो पवित्र आत्मा थंयसर खंयचो अशुद्ध आत्मा आसलो पळया तो भायर धांवडायतलो. पवित्र आत्मा अशुद्ध आत्मे लागीं येवंक सोडना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. उडासवरा पवित्र आत्मा अशुद्ध आत्मे लागीं येवंक सोडना. त्या देखून पवित्र आत्म्यान कोण भरलेलीं कोणाच्या घरा आसात जाल्यार एका फिरगजेंत आसात जाल्यार तुमी एकलीं आसल्यार पुरो पवित्र आत्म्यान भरलेलीं एकलीं आसल्यार पुरो अशुद्ध आत्मे लागीं येनात. मगाळ भावान आनी भयणीनो हो पवित्र आत्मा तुमचें थंय आसलेलो तो पवित्र आत्मा अशुद्ध आत्मे सगळे भायर धांवडायता. त्या देखून तुमी पवित्र आत्म्यान भरून आसूंक जाय. हांवें म्हळें पवित्र आत्म्यान भरलेले आनी कितें करूंक आसा त्या पवित्र आत्म्यान तुमी आसात म्हणून दाखोवंक आसा. वय कश्ट तुमचे एका नव्या अवकाशाक नव्या बऱ्यापणाक एक अवकाश उक्तेकन दितात म्हणून पातयेवन त्या कश्टा मुखार तुमी भियोंक ना. तुमी सुवार्थ परगट करूंक आसा. आनी अखेरीक मोगाळ भावान आनी भयणीनो हांगासर सांगलेलें आसा तें कितें म्हळ्यार किंकराट्यो मारून ते अशुद्ध आत्मे भायर वेतले. जायते आर मारले आनी पांगले गूण जातले. त्या पासून तें शहर व्हड संतोशांत आशिल्लें. तें शहर व्हड संतोशान आसलें. पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांचे अनेक लक्षण कितें म्हळ्यार ते सदांच संतोशान आसात. ते सदांच संतोशान आसात. ते अनेकल्याक मेळटा आसतना पळया मगाळ भावान आनी भयणीनो अनेकल्याक मेळटा आसतना आपापीन्स आसा पळया आनी एकलो ताच्या कुशीन आसलेलो ताका मेळोवंक आयिल्लो ताच्या लागीं उलोवंक आयिल्लो हाच्या आजारपणान तोय संतोश बरी जाता. हाचे तावन तो संतोश ताच्या भितर येता आनी तो मनीस ह्या मनशाक हांव संतोश घेवन वेता. हें जावन आसा पवित्र आत्मा तुमच्या भितर असलेल्याचें एक लक्षण. जर मगाळ भावान आनी भयणीनो कोणी तुमच्या लागीं येवन
बेजारायेन वसात जाल्यार दुखां गळोवन एकलो तुमच्या तावन वसात जाल्यार तुमच्या घरा कोणी एकलो आयिल्लो कितेंय एक मोग मागोवन आयिल्लो या कितेंय तुमच्या लागीं उलोवन आयिल्लो तुमच्या त्या एका रितीन आसा पळया बेजार जावन तो वचत जाल्यार ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार तुमचें थंय पवित्र आत्मो ना म्हणलोच अर्थ आमच्या हजारपणांत आमच्या उलोवण्या मुखांत आमच्या कितें म्हणटात आमची कंपेनी मुखांत आमचे थंय संतोश आसलेलो आमचे थंय पवित्र आत्म्यान थंय ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्यान थंय तो संतोश आसूंक जाय आनी तो संतोश आनेकल्या पाशार जावंक जाय आमी केदळा ह्या संतोशान जी येता आनी हो संतोष पासारता तें जावन आसा एक लक्षण पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांचें लक्षण ह्या सुरवेले पवित्र सभेन सगळें शहर संतोशान आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार थंयसर त्या देवाच्या उतरा मुखांत तांचे थंय पवित्र आत्मो आसलो पवित्र आत्म्यान तें भरलेलें तर मंगळ भवन आनी भयणीनो हांगासर आसा हो जेजू ह्या जेजून त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिला पवित्र आत्मो जावन आसा देवा आनी पुता मदलो तो मोग तांचो तो उद्गार तो एक व्यक्ती ह्या जेजून आमकां दिला आमच्या दोळ्यां मेदंप्या ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां आमी जावच्याक ताचो आदार आमी मागया हो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा म्हणलें आमी दाखोवया कश्टा मुखार भियेनासतना रावन सुवार्ता परगट करचे मनशां जावन जेजूचो अनुभव परगट करचे मनशां जावन आनी संतोषान जियोवन संतोष वांटून ह्या पवित्र आत्म्यान आमी भरलेली मनशां जावन आमी जियोंक ह्याच सोम्याचो आमी आदार मागया ह्या आदारा सोबें आमच्यो हेर गरजोय ह्या आमच्या सोम्या समोर दवरया आमकां जण एकल्या भलायकी मेळचे खातीर मागया आमी जण एकल्यांनी पवित्र आत्म्यान भरच्याक आमी मागया जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलें आसा तांच्या पासत आमी मागया जायत्या मागण्यांची गरज आसा तांच्या पासत मागचें कोणी नान कोण ना तसल्या पासत आमी मागया आमचे कश्ट दूख आमचे वळवळे आमच्या आकांत ताका आमी समर्पण दिवया ह्या सकड काळज आकांतांनी आमकां सांगात दिवचो देव तो आमकां मुखार मेळचो देव तो म्हळ्यार वळखून घेवया आमच्या जिणेची वादळां शांत करचो देव तो ते आमी वळखून घेवया आनी आमच्या आनी हेरांच्या जिवितांत आयिल्लीं ती वादळां शांत कर म्हणून ह्या जेजू लागीं आमी मागया तो देव आमकां आदार दिवं तो देव आमकां बळवंत करूं तो देव आमकां सक्तेन आनी शांतीन भरूं अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सम्या जेजू ओगळाप तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या जेजू तुका सुम्या जय जय तुका वंदतां तुका सुम्या जेजू हर्षितां महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका हर्षितां तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका आराधनां तुका सुम्या आराधनां तुका हालेलुया 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 समेस्त आमी दिंबेर पडया ह्या आमच्या सुम्यांचो आशिर्वाद आमी घेवया आनी ह्या सुम्यांत सदांच वाळच्या त्या आत्म्याक आमी घेवया Idevora sacramentam sustanama coru
विल्या त्या रूपातला नव्योरीती आदर्या सर्वोन अस्कत बावताची बोलदिव्या जसे आपा तसे स्फुरता उल्हासानी स्तुतीसा पोतली महिमा सस्ता एकाच ताळ्यान हसिता तुका स्पिरिता समसमी नावता आमेन. प्रार्थूया. देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. आमेन. देवाने केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. सारा क्रिस्टल डिसोजा सांता कट्टे हाचो आज बर्थडे. नेथन कॉड्रस मुदरंगडी हाचोय आज बर्थडे. गिलबर्ट मेनेझस कालमाडी हाचोय आज बर्थडे. मारिसा डिसोजा मणिपाल हाचो आज बर्थडे. फ्रँकलिन डिसोजा निलावर, एडविन डिसोजा कंजार, ऑलिव्हर गोन्साल्वीस केम्मन, रोहन पाउलो कुक्केहಳ್ಳಿ, प्रकाश डिसोजा बन्नंजे, लीला डिलीमा बारकूर, शांति फर्नांडीस मणिपाल, मेरी लोबो कोटाणी, फ्लोरिन आणि जोसेफिना सेना उद्यावर, रोलँड ॲलिस मचादो संताकट्टे, जरम आणि लिली डिसिल्वा संताकट्टे. विक्टोरिया आणि बॉनेविंचर डिमेलो हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता रुडॉल्फ ट्रिजा डिमेलो कालमाडी. तशेंच घरच्या आल्मांव खातीर मिस्तिता सेंट मेरीज बोट मालपे. Manpursan zăite vontana manpursan ceaso miacea Pursa morna părian Jesu palto salo Jesu melo civan salo noyan etolo Pursa kakpana tau nevran man favo kelo Costa mornan sărmunșan vorbo sobudelo Naman tuka povit cursa Naman amcha moga kurta Naman cursa zăite vonta Naman cursa amcha somia cha Cursaru carsale obe calvari dobra Tacerum calloto amso mokal sudvonta Prithvi ani molba mothe संसार सरास Dita volo ama sarva patlav musok
naman tuka Ovi kursa naman amcha moga kurta naman kursa zaite bonda naman kursa amcha somyacha बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयच्या दिसा पवित्र सभा पवित्र कुर्साच्या जैताची परब संभ्रमता पवित्र कुरीस ह्या मुखांत्र आमकां मनशांक सोडवण मेळ्ळी एका रुखातावन पाताक आयिल्लें आनी तो रूख एदेनाच्या बागेंत आसलो त्या रुखा मुखांत त्या सर्पान पाताक हाडिल्लें आनी ह्या पातका मुखांत्र कितें सगळें संवसारांत घडलें तें आमी जाणाव त्या पातकाचो परिणाम कसो वाडलो म्हणून आमकां कळीत आसा ह्या पातकाचो परिणाम तो काडचे खातीर आमच्या जेजून सोम्यान एक रुखाड ताच्या वेंगेंत घेतलें ताच्या खांद्यार घेतलें आनी त्या कुर्सार तो मेलो आनी ह्या मुखांत्र आमकां ताणें सोडवण दिली आमी सोडयलेलीं जाल्या वय ह्या मुखांत्र आमकां सासणांचें जिवीत फावो जालें एका रुखातावन मरण येता आसतना ह्या रुखातावन आमकां जिवीत फावो जालें हें जिवीत जोड दिल्ल्या ह्या कुर्साक आमी आराधन करता आसतना स्तुती करता आसतना ताचें जैत आमी वाखणटा आसतना सदांच ह्या कुर्सा बगलेर रावन देवाचो मोग नियाळूंक आनी ह्या मोगाक आमकांच समर्पण दिवंक आनी तसलो मोग वांची मनशां जावन ह्या संवसारांत आमी जियोंक देव आमकां ताची कृपा उदंड मापान दिवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया हे पवित्रतेंत मोगाळ भावान आनी भयणींनो फावो ते परिवांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव क्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं Amen. Somyaka kultka Somyaka kultka Risaka kultka Risaka kultka Somyaka kultka Somyaka kultka
महिमा 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 देवात उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे श्रेय तू संसाराचे पाप करताय आमची काकुळत तू बापाच्या उजव्या पोसाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमनीत जावन उबारसो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हीनपण बगचें म्हण अगणित जणवायेन आनी मोगान तुवें तारायिल्लें हो गुट वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाखणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजुतें दिसान दीस व्हड म्हण आनी ताच्या सांगाता तुजें सस्नीक सूख बगोवंक उबारून वर म्हण आमी नम्रतेन मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनांच्या ससनांक आमेन. गणान पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरांतावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो भोंवडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोयजे विरोध उलोवंक लागली. म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? आरण्यांत मरूंक? हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या खाणाचो आमकां कांटळो आयला. देखून सरेस्परान लोकां मदें विकाळ सरप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मोयजे थरसी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सरेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सर्पांक आमचे मदले काडचे खातीर सरेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोयजेन लोकां पासत मागलें आनी सरेस्परान मोयजेक म्हळें, एक पितळचो सरप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सरप साबलेले व्यक्तीन ताजेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. देखून मोयजेन एक पितळचो सरप केलो. देवाचें उतर हें.
देवाचे वडुपकार देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये ऐक मुझे परचे मुजी शिकोन ची दिवन आय हांव कितें सांगता ताका कांती ओपारीने म्हजें तोंड हांव उगडता पुर्विले गुटू आतां तुमकां उगडापे करता देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये तांचे मदें संहार जाताना देवाक ती सोदूंक पडलीं बॉक्साने मागून ताचें दर्शन सोडूंक ती आशेली सर्वेस परसू आमचें खडप अत्युन्नत देवसू आमचें तारण अशें म्हूण उगडासाक हाडटली देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये पूण तांचें उलोवणें जालें तोंडा पुरतें तांची उतरां फकत जिबे सोसयला काळजान तावन तांणी ताचो मोगू केलो ना ताचे लागीं केल्ल्या कराराक ती विश्वासी रावली ना देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये तरी आपले वडका कुळतीन तांचे पाताक ताणें बोक्षिलें आनी तांची देसवाड ताणें केली ना आपलो क्रोध तांचेर सडानाशें ताचो राग ताणें परतून परतून दांबून दवरलो देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये सांत पौलान फिलिप घरांक बरयला पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो जेजू क्रिस्त सैमान देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदून रावलो ना बगार मनशा सारके जावन गुलामाचो रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कळतकर मोरणा पर्यान खुर्साच्या मोरणा पर्यान तो विदेय जालो देखून देवान ताका आती उंच उबारलो आनी सर नवाप्रास वर्ते नांव ताका दिले अशें ताणें खुशी वेळी भागवत जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार Alleluia, 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 Alleluia. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भागिवन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो
तुमचे सवे असो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजूनो निकोदेमाक सांगलें सर्गींतावन देवोन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना जशें मोयजेन आरण्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सत्मांतलेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो गे ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत्मांतलेल्या कोणासोच नाश जायना जावच्याक बगार ताचे मारिफात सासणीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगार ताचे मारिफात सोडवण जावच्याक देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता ಆಮೇಲೆ ಗವ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗೀತ್ 512 112 स्वीकार कर बापा काणी को आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो बापा तुझ्या पुतान आमच्या तारकां आपणाकच भेटयलो कुर्साचेर मोरण जेसू सांगाता आज आमकांच भेटयता ताच्या बलिदाना वाटेली जाता स्वीकार कर बापा काणी को आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणी को आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर तूं मानून घे देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचें बगसाणें जोडून घेतलें हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतलें आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विश्वासान आमी तुज्या लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमच्या सवे आसा आमचीं काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण कुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायलें रुखांत तावन मरण उपजालें रुखांत तावन जिवीत उपजोवचें रुखा वरवीं देंवसार जैतेवंत जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण देखून कुर्सार जैतेवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती
गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकपेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणशी. तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोव केलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडासकार आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळटकार. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावोकार. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पती भगवान जुजे, भगवान धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता
त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशी केलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणूया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सकाळ सकाळ तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तसे आमची पथकां बगस आणि आमकां ताळणी पडून दिनाका पूण वायटांतली तूं आमकां निभर. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमच्या ईश्वरासो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळे संसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जेवणाका पयल्यांत तिने जावन सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरार म्हाका भलायकी मेळटली. Cristo mokto pesoto adapsu visrongkona saito mit minas toro Cristo mokto kaunen tavun kursa porian oktane kelo poka sonstatane poganam katilo Christus mokto Christus mokto posoto adapso visrongkona saito mit penas tolo Christus mokto Suminkito udar kakultiche bandar सर्वांग दिता आधार भोगसंग सदा ताया रक्ताच्यो सरी वारयल्यो ताणे कोर्सार आमचे पासून दिसात माथा तो सरकार क्रिस्ताचो मोगतो Cristaso mokto posoto adapso visrongkona saito mit penas tolo Cristaso mokto Bosurta cetena dusranso matrusko hankarta cetena kitno polo kalto Avoi somo poyan la chegal mokto kain se kone
Edurte canasto mocto, Ristaso mocto, Ristaso mocto, Cosoto atapso, Visro conasaito, Mit menastolo, Ristaso mocto. Kone sallari am kanto sandi sona Kone potelari to potang sona Ta cirbur busya ame usman natana Ta cisinggi citelam keduk nastana Sesnaca sesna Ristaso mocto, Cosoto atapso, Visro conasaito, Mit penastolo, Ristaso mocto. Kaunen tavun kursa poryan poktane kelo, Moga sususkartane, Mogan am katelo, Christus mocto. प्रार्थूया सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सारोम कळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपजातल्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवे पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगात आमकां पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं कालतेकायेन मागता जेजू जो जियेताय आनी रासभर चलयताय ससनांच्या ससनांक Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उडका देयकन एक घडी बरो बसया मोगाच्या भाऊ भयणीनो शिकोवन दिता आसतना पाद्राबान आमकां सॅक्रिफायस म्हळ्यार कितें म्हणून विवरून सांगलें फाल्यांच्या सुखा खातीर आमी आज करचो त्याग जावन आसा सॅक्रिफायस मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमी त्याग केला तुमच्या वेळाचो आज सकाळीं तुमच्या वेळाचो त्याग करणं तुम्ही हांगासर ह्या देव मंदिराक आयल्यात पुणशताक आयल्यात मागूंक तुमचे काळजाचे अत्र घेवन तुमचे मागणी घेवन तुमचे समस्या घेवन तुमची पिडा सिडा घेवन हांगासर तुमी आयल्यात जेजू ह्या पुणशतांत ताचे आशिर्वाद तुमकां घालतलो ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार भावार्थान हांगासर आयल्यात आनी हो सकाळींचो वेळ जेजू खातीर तुमी त्याग केला मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमचो देव कोणायचोय ऋणकारी जायना आमी ताच्या खातीर केल्ल्या त्यागा खातीर 100 वांट्यांनी तूं आमकां पाटीन दिता मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमकांय जेजू तुमच्या समस्यांचेर तुमच्या कश्टांचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर तुमच्या विणवणेचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो तुमकां शांती आनी समाधान दितलो कश्ट परिहार जावचे नांत जावंक पुरो बगार पाद्राबान सांगल्या बरी ते सोसूंक जाय आसलें बोळ भितरल्यान तुमकां तो दितलो रेतीरेक आयला तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्या भाऊ भयणीनो हांगासर हर एका सोनवारा दीस रेतीर आसा हर एका सोनवारा दीस दुसरे याजाक हांगासर येतात ही रेतीर सोलोवन व्हरतात देवाचें उतर मोडून आमकां सांगतात सक्रामेंताचें आराधन आसा मिसाचें बलिदान उपरांत वेलांकनी साहेबणीचें नोवेन ते लावणी
आनी आयिल्ल्या सोमेस्तांक जेवणाची वेवस्थाय आसा देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो येया तुमकां ती कशें कश्ट मारिल्ल्या वेळार तुमचें काळीज तिके जड जाल्ल्या वेळार येया हांगासर आमी बसया सांगात मेळोवन जेजूच्या उतराचो नियाळ आमी करया सर आमचे समस्ये सक्रमेंताच्या आराधना वेळार जेजूक आमी समर्पून दिवया खंडी जावन आमकां शांती मेळटलें समाधान मेळटलें मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमकां केदाळाय स्वागत रेतरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगातास हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्राबाक फादर सुनील वेगस रेक्टर सांत आंतोनीचें पूण शेत केऱ्या कट्टे हांगासर ते आयल्यात आनी बरेकन आयचे रेतीर ताणें सोलोन व्हरल्या देवाच्या उतर आमकां लक्ती जावच्या बरी ताणें विवारून सांगलां पवित्र सक्रमेंताच्या आराधना वेळार आमच्या खातीर मागलां हें मिसाचें बलिदान भेटयलां तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे भाऊ जॉन हांगासर येतात हर एक सोनवारा येतात आनी हांगासर येवन वाजंत्रां वाजोवन अर्गां स्तुती करूंक आमकां कुमो करतात तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर डिवायन वर्ल्डाचे आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्यान हांगासर आमचो कुकींग ग्रूप आसा आमच्याच ते पिरगजीचो मोगान रेतीरेक आयल्या आमकां सोमेस्तांक जेवण रांदता तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आतां ह्या रेतीरेक कुमो केल्ल्यांची नांवां हांव वाचून सांगतना तुमी दये करून मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रा पातावन तुमची मनाची वात तुमी घेवची स्टेला कास्तेलिनो उडपी तशेंच मंगळा रोशन डिसोजा बेल्तांगडी तेरेजा डिसोजा उद्यावार लीला डिलिमा बारकूर जोस्पिन डिसोजा ब्रह्मावर मोगाच्या भाऊ भयणीनो वेलंकन साहेबिणीच्या नव्यान आमी करया दयेगन दिमी घालया नीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती ई भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली देव पुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका बगुल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तसो आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव सोड रेखता एडुकेशनचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय तुझ्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीच्या पातयेवन आनी आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायच्या आदारार बांदून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतता ह्या म्हज्या गरजेन म्हज्या पासत विनंती कर देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हयतर म्हाका अदीक तशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नव्यान हांव तुज्या लागीं परतून मागता ते सवा ह्या परी आसात कुटुंबांत शांती समाधान मेळोवंक नवें घर फावो जावंक UK वेची विजा मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक शिकपांत उर्बा मेळोवंक पयशे पाटी दिवंक वडिलांक बरी भलायकी फावो जावंक बिझनेस बऱ्यान चलोवन व्हरोंक बरें काम मेळोवंक
हाताक बोळ येवन काम करूंक कुटुंबांतलें झगडें रावून मोगान जियोंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक परिक्षेन बरें करून शिकोवन बरे मार्क्स मेळोवंक वायट चिंतना आलोचने पयस वचोंक काजराचें कार्य आडकळे विणें जावंक दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता शेळ कोंकली ताप गूण जावंक पयन बऱ्या तरान जावंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक भुरग्यांनी देवबिरांतेन जियोंक गांठीची दूख गूण जावंक काजरे जिवितांतले मनस्ताप पयस वचोंक आयर्लंड वची विजा मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक जाग्याचें रजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावंक मोतीक समाधान लाबोवंक PhD रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जावंक भुरग्यान आवय बापायक मान दिवंक CA परिक्षे बरी करून शिकोवंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मौन परिवर्तन जावंक गर्भकोशाचें फायब्रॉयड ऑपरेशन जाल्लें वेगळी गूण जावंक लाखांनी रीण फारीक जावंक रेडिएशन ट्रीटमेंट बऱ्यान जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक आंगार जाल्लीं सामकुळां गूण जावंक मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी वेलंकनी सायबिणे लेगीत आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजांत पेटयल्या सैंबावर्ता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कुरपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवांत सबार परजळीक मोतयाचें जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडून दीत म्हूण अत्रेकता ये दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगा काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आणि म्हजी बोब तुजे सची पावती सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळय लगे आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशें तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमोत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सष्णाच्या सष्णाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसून तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसून तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखलान आसून तुमकां वाट दाखोवंक
तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता, जी येता आनी रास करता सशनाच्या सशनाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्यानो आतां ते लावणी आसा, ते लावणी उपरांत तुमी शीत स्टेला मारिस मंटापाक वचें, थंयसर जेवणाची वेवस्था आसा आनी तुमी जेवनून तूं घरा वचें. देव बरें करूं. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿಂತೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಮನವ ನೀನಗೆ ನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾದ ಕರ್ತನೆ ತಕ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನದೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿ. ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲಿ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇಗುಲತಿ ಎಂದೆಂದು ನೀನೆ ನೆಲೆಸಿರಯ್ಯ. ನಿನ್ ಚಿತ್ತನ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ನಿನ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನಿರಲು ಕೃಪೆಯು ನೀ ತೋರಯ್ಯ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ
ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ मोगाळ पुत्र सवे अंकवार मरी अशी फाती आमका जिसूच्या बुपवीत काळसा आम्हा सर्वांक दी तुचे आशीर्वाद भलायकीचे माये बसत विनंती कर दर या शुक्रा आम्हा बसत विनंती तुम्ही कर समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसत विनंती करा भाग्यवान कुर्साचे कुर्साचे कुर्वेन कुर्वेन, निवार आमका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.